म्हाका सांग रोशन म्हळ्यार कोण? हांव जयप्रभ फिरगजीसो चिकमंगळूरू रेस्टॉरंटाक वेताना कालें करचें म्हणून सांगलें ती मेनू दितात रायट मेनू दितना तेजे फोटो काडची फोटो काडूंक नातले ते जाल्यार ऑप्शन बटनाचे आसतना तूं टायप कर न्ही इनबॉक्सांत ड्राफ्टान सेव करता आनी घरा येवन ती रेसिपी सोदून हांव आतांय हर एक रेसिपी हांव खंयचे रेसिपी हांव दाखोवचे जाल्यार नियरली 1 ते 3 म्हयने पाप घरच्यांक खावयला करचे पिठे करचे खा कर खा पिठे खावचे न्ही एक्सपेरिमेंट तांचे तांचे जावचे पाप आमचे रोशनाचे कुटुंबाचे पुरे गिनी पिग्स जावन गेली ताका आमचे क्रिसमस येताना कुसवारांनी करीजे हांव स्पेशल जावन लाडूस आनी प्रकार ताका धाडटालो आहा आनी तेय घाले म्हणून सांगल्यार घरा सगळे झगडटाले कोणाय कितें नातले लिपोवन दवरून खाताले ते कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्ले मनशाक सो आय लव यू म्हणून आमी स्टार्ट केला मात्र ते दळा हांवें काल केला ILOV अशें घालून सकयल रसना म्हणून घाला हिने आय लव यू मात्र पळयला रसना पळोवंक वतना आमची मम्मी अर्जंटाची खंयचे म्हणे हॉटेलाक वतात थंय बायल मनशां आसनात रायट कॅटरिंगाक वतात थंय आसनात रांदपी आसतात पुरो दादले मनीस आसतात बट घरा करचें म्हणटाना तांकां काल्यांगी एक तर हांव खंय सकयल पडटांगी रिजन खाल्यांक गोत्ता आमी बायलोच प्रॉब्लेम सो वन ऑफ द रिजन विमेन आर द रिजन कोण म्हणी आयल्यार हांव फर्स्ट विसरता आयचे स्पेशल गी रोशन घेवन तुका कशें कळ्ळें म्हणून ती विसरतात विसरतना म्हाका कोत्ता तुमी येदो सरी आंगडी घेवन आयल्यात म्हणून सांगलें 100% आयचे स्पेशल घरा घोव आसता तो रांदतलो रांदता तो म्हणून सांगून बट तशें जायना एक्चुअली टुवर्ड्स रांदप आसूं दी टुवर्ड्स फॅमिली आसूं दी तो इल्लो मोग घाल्यार तशें आउटपुट कंप्लीट चेंज जाता ती म्हणी तुमी टेन्शन करून काडना बा खरी जेन्ना म्हणून केल्यार तुमी कितले बरें सायन्स जाल्यार तें खाताना खाले म्हणी एक उणें आनी ते दुसरेच मोडाक वचून सोडटा रांदप म्हणटाना फुल्ल टेन्शन तांकां उरले लायफान काले हँडल करतात बट रांदप म्हणटाना आसा आपलें तें भयंकर टेन्शन वचून कष्ट म्हाका किचनांत रावचे म्हळ्यार म्हाका टायर्डनेस ना रायट 24 hours रावंक सांगता हांव रावता म्हळ्यार ते आमचे आसा ताचे वयर सो माय गेल्या मागीर पप्पाक वाटत दिसोना पप्पा पळयल्यार अशें करकाण घेवन म्हाका हायस्कुलाक सरसिल्या मागीर एक 6 दीस म्हळ्यार एक 6 म्हयने थंय गेलो 8th स्टँडर्ड जाताना पप्पा विसरलो ताच्या मागीर म्हाका ऑप्शन नासलो आमी मस्त दुबळी बट काले म्हणून सांगल्यार एट द सेम टायम म्हाका आमकां ती दुबळी काय लागनातल्या बरी आमच्या धाट्टून आमकां पळोवन काण गेले सो आनेकलो धाट्टू म्हजो तो विसरलो तो ताका वायट जॉन्डीस जाल्लो म्हजो फेवरेट आज हांव कालेय आसा म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार हांव कशेंय दिसता म्हळ्यार ते ताचेन ते एक पार्ट आसा पुरो कित्याक म्हळ्यार म्हजो हिरो तो हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज तुम्ही सडावत घरांत रांदतेल्या कडेन जावं दी ते बायल मनशा कडेन वा दादल्या मनशा कडेन घरा कोण रांदप सांबाळटात तांचे कडेन तुमी विचारशात जाल्यार रांदचें कितलें कश्ट गे म्हळ्यार ती म्हणटात रांदचें बिलकूल कश्ट ना कित्याक म्हूण सांगल्यार रांदूंक सदांचें काम आमी करून खाण घेता बट रांदचें खालें म्हणून डिसायड करचें आसा पळय तें बारीक कश्टाचें काम म्हणून सांगतात म्हज्या केजींनी तशेंच जावचें सकाळीं उठून टिफिनाक कालें दनपारां जेवणाक कालें राती जेवणाक कालें म्हूण सांगून कालें रांदचें घेवन डिसायड करचें बारी व्हडलें कश्टाचें आनी असल्या वेळार सुलाबायच्यो रेसिपीज हाडणं रांदपाचें काम भोव सुलाभ करूंक वाट करून दिल्लो एकलो मनीस आज आमच्या सांगाता स्टुडियोंत आसा ताचें नांव आसा मानेस्त रोशन डिसोजा एक्स्ट्रा फ्लेवर्स म्हणल्यार कन्नडा चॅनल तशेंच आयचे स्पेशल म्हणल्यार कोंकणी चॅनल करून समेज तांच्या घरांत फेमस जाल्लो मनीस तो आमच्या सांगाता उलोवच्याक आज हांगासर येवन पावला येया ताचे लागीं आमी आज उलया तर रोशन डिसोजा कसो आसा हांव मस्त बरो आसा ओके सर आमच्या कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकां तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुका ह्या शोक स्वागत म्हणटा थँक्यू तूं आज तुका ह्या शो खातीर येता म्हूण सांगून पयशीला बँगलोर तावन ह्या वेदरा मदें म्हळ्यार जोर पावस आनीक सगळ्यांनी कोसळ्ळा आनी पुरा म्हूण तितल्या रिस्का मदें जाल्यार आमच्या शोन पार्टिसिपेट करच्या खातीर तितल्या पयसान हांगासर आयलाय देखून पयल्यान सर आमच्या वेक्षका तर्फे तुका देव बरें करूं म्हणटा तशें म्हणटा आसतना तुजी जर्नी आमी सुरू करची जाल्यार तुवें म्हाका सांगलें कोरोना जावन येता आसतना त्या 3.5 वर्सां आदी तुवें एक शो करया म्हणून स्टार्ट केलें हें स्टार्ट करूंक इन्स्पिरेशन कालें तुका एक्चुअली इन्स्पिरेशन हांवें तेदो म्हणसर कांय दवरूं ना कोरोना जाता म्हणसरी एक्चुअली म्हणजे पयल्यांत हें आहलें कॅमेरांनी पुरो आहलें बट म्हाका स्टार्ट करीचें म्हणून ते केदाळे मंड्याक येवना कालें जालें म्हणून सांगल्यार आमच्या घराच्या वतवाय कन्स्ट्रक्शन जातालें सो म्हाका कॅमेरांचे आनी पुरो मस्त पिशें कित्याक म्हळ्यार हांव इल्लें मुवी फिल्डांत इल्लें काम केल्लो चेडो तशें जावन कॅमेराचे फोटोसाचे पुरो मस्त पिशें आहलें
सो हांवें एक बरें कॅमेरा काडून घेवन इल्ले फोटोज काडून घरा दवरले मात्र कोरोना आनी प्रमुख जाताना ते म्हाका मांड्याक येवना कॅमेरा आसा म्हणून सांगून आमच्या लोकांक भियोन ते तशेंच ताल्ले आमी सगळें तशेंच ताल्ले सो ताच्या मागीर काले जालें त्या एक दीस हांव ते कॅमेरा काडून पळयतना ताका पुरा रस्ट धरून गेल्ले कॉस्टली कॅमेरा बट रस्ट धरून गेले हांवें इतले बरे कॅमेरा हाडून पाड जाता येता न्ही म्हणून सांगून कालें केलें अशें फूड चॅनल स्टार्ट करया म्हणून सांगून स्टार्ट केलें ते हांवें फर्स्ट एक्स्ट्रा फ्लेवर स्टार्ट केल्ले ते दळा स्टार्ट केल्ले तेन्ना इन्स्पिरेशन म्हजें एक्चुअली बट मांड्यार आहलें म्हजें पॅशन कालें म्हणजे म्हाका गोत्तालें म्हाका रेस्टॉरंट स्टार्ट करचें हें फुडाचें म्हाका मस्तू पयलें तावनी तें मस्तू म्हजें हें कालें म्हजें पॅशन तें सो ताच्या मागीर कालें केलें हांवें आतां हांव कॅमेरा मुखार गेल्यार बरें आसना म्हणून सांगून हांव म्हज्या बायलेक मुखार हाडटालो चेडवां जाल्यार इल्लें चड पळयतात ओके म्हळ्यार रांदपाचें पळय म्हणटना फिमेल ऑडियन्स बरें आसता आनी ताणें एक्सप्लेन करची रीत टीचर जावन आसा लेक्चरर जावन आसा तशें जावन ताणें तें बरें एक्सप्लेन करता सो हांव बॅकग्रावंड कालें काम आसा तें पुरो करता शूट करचें जावन दी ताका रेसिपीज प्रिपेर करून दिवचें जावन दी जस्ट तसो हात जाल्यार पुरो मागीर रेकॉर्डिंग करतना ताचो वॉयस जाल्यार पुरो म्हणून सांगून सो तशें एक्स्ट्रा फ्लेवर स्टार्ट केल्या मागीर इल्ले दीस जावन ताकाय इल्लें तें हें जातालें कित्याक म्हळ्यार ताचें पॅशन न्ही तें मदें आमी झगडटाले कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव कालें हें करता एक्सपेक्ट करता तें ताच्या तावन येना ते तुका किरकिरी जाता ते किरकिरी हांकां कन्विन्स करूंक जाता ना म्हणून सांगून जाणांक सो ताच्या मागीर ऑप्शन नासतना हांव मुखार वचूंक स्टार्ट जालें एक्चुअली ताच्या तावन मस्तू व्ह्यूज आयिल्ले म्हाका म्हळ्यार मॉनेटायझेशन आनी पुरो ते जाल्यार जालें बट हांवें एक्सपेक्ट केल्ले बरे व्ह्यूज येनातले आनी आमकां ते एक इन्स्पिरेशन एज येता म्हणून काय येना बट ते एक इन्स्पिरेशन व्ह्यूज चड जाल्ल्यान बूस्ट एनर्जी इल्ले हें जाता म्हणून तशें मागीर ताका एक कॉलेज आनी परत स्टार्ट जाल्या मागीर कोरोनानी परत तें पिरियड मुक्त जालें ताका कॉलेज स्टार्ट जाली मागीर परतून ताका तें संजय येतना सुस्त जातालें ताका सो नाका हांव तूं करता म्हणून सांगून हांव मुखार वचूंक स्टार्ट केलें त्या दाडा हांवें ताच्या मागीर पळयतना तें दुसरेच रितीन गेलें जाणां कालें एक्सपेक्ट करतालीं म्हणून सांगून हांवें चिंतलें की तशें जावना एक्चुअली हांव गेल्या मागीर तें म्हजें फील आनी ताचें एक्सप्लेनेशन ते पुरो जाणांक मस्त लायक जावंक स्टार्ट जालें ताच्या मागीर ते एक्स्ट्रा फ्लेवर्स चॅनल ग्रोथ जालें ओके तुका तुवें सांगतना म्हाका एक सांग्या म्हूण बघता चडावो तुमी पळया मुवीजान जावन दी वा खंय एक कडेन इल्लेशें रांदच्यांनी दादले मनशांनी केल्लाक ताका एक हॉट फॅक्टर म्हणून आसता काय तशें खाल्या म्हणटा ते तुमचें ते ग्लॅमर फॅक्टर एक येता म्हणून सांगतात सो जोक्स अपार्ट तशें तुवें 3.5 वर्सां आदी ते चॅनल तुमी स्टार्ट केलें अँड रायट नाव ते एक्स्ट्रा फ्लेवर येता कन्नड चॅनल करनासलें पूण आतां कोंकणी चॅनल तुवें सुरू करून 1.5 वर्स जालें म्हणून तुवें सांगलें 1 वर्स जालें सो दोनी कडेन हांवें व्ह्यूज पळयले कन्नड चॅनलार पळयतना 300-400,000 व्ह्यूज आनी पुरो आसा तुमचे इनिशियल थोडे व्हिडिओजांक ना एक थोडे व्हिडिओसांक आनी पुरो 45-30 lakhs अशे व्ह्यूज आनी पुरो आयल्यात म्हणजे एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ओके अराउंड एक 5 CR वयर व्ह्यूज आसात 5 CR वयर व्ह्यूज आसात एक्स्ट्रा फ्लेवर्स तशें आयचे स्पेशल जाल्यार ह्या दिसांनी मस्तू तेचे विशयी म्हाका पळोवंक मेळटा कित्याक हांव केदाळे फेसबुकाले ओपन करता आसतना तुजो खंय म्हण एक व्हिडिओ म्हाका पॉप इन जातात सांगतात पोर सारा आमच्या स्टुडिओ आयिल्ले सो साराचो एक एपिसोड आलो तातूंत ताणें मेन्शन केला सो तांच्या व्हिडिओनी सुरू करूंक की तुजे व्हिडिओज ते पळयताले खंय म्हणून ताणें म्हाका सांगलें तशें म्हणटा आसतना यू आर अ स्टार नाव वर्ल्ड वायड सगळ्यांनी तुजे व्हिडिओज पळोवन आसात तशें म्हणटा आसतना म्हाका सांग रोशन म्हळ्यार कोण तूं ल्हानपणार खंय आसलो तुजो गांव खंयचो तुज्या फॅमिली विशयान म्हाका इल्लें सांगता ल्हानपणा विशयी ओके हांव जयप्रफीर गजेसो चिकमंगळूरू जयप्रफीर गजेसो ओके सो ल्हान तावन हांव थंयच वाडलो एक म्हजी डिग्री जाता म्हणसर हांव थंयच जाल्लो म्हजी आवय बापायांनी पुरा हांव 7th स्टँडर्ड आसतना म्हजी आवय सरली ओके ताच्या मागीर 1 वर्स म्हणसर पप्पा आसलो ओट्टूक आमी माय पप्पात म्हणचे मम्मी डॅडी ना ते जाल्यार पुरो माय पप्पात म्हणटाले सो 8th स्टँडर्ड जाताना पप्पाय सरलो ताच्या मागीर म्हाका ऑप्शन नासलें दट्टू आनी म्हाका बाबाव आसात दोग दट्टू आसात एकले भयण आसा एकले बाय आसा दट्टू आनी बाय पुरो बॉम्बे काम करतालीं सो ती चड शिकोवनात तशें जावन ती थंय काम करतालीं तांकां काम करी येतालें आनी म्हजें भयण आहलें तें मस्तू धाकटें ते जाल्यार आमची माय सरतना तें 6 वर्सांचें चेडूं 5 वर्सांचें चेडूं सो ती सरलेय ते ताका गोत्तू ना म्हळ्यार कालें जालां कालें म्हणून तूं गोत्तू ना तशें जावन हांव थंयच वाडलो म्हजें डिग्री आनी पुरो फिनीश करना ताच्या मागीर हांव बेंगलोर गेल्लो सो 7वी क्लास जाताना माय कशें म्हाका पब्लीक ते जाल्यार तुमकां गोत्ता सांग पुरो पब्लीक एग्जाम 7th आनी पुरो म्हाका पब्लीक एग्जाम आनी एक
5 दीस आसात एक 10 दीस आसात म्हणटाना माय सरली. ओ आनी पब्लीक एग्जाम मस्त इम्पॉर्टंट ते दळाक. आतां PUC कशें आसा तशेंच पब्लीक एग्जाम. सो ते जाल्या मागीर पप्पा कालें माय वयर तो मस्त डिपेंड जावन आहलो. माय तुमकां गोत्ता सांग पुरो पयल्याचे थोड्या फॅमिलीन तांणी पुरा 1 मॅन आर्मी आमची आवय आसता. बापूय काम करता पण बट घरचें घरचें सांबाळचें तो ताचो मांडो पाड करूंक वचना. पाडले पयशे दिले ताचे तितल्याक तो रावलो. सो माय गेल्या मागीर पप्पाक वाटत दिसोना कालें करचें आतां कशें आसचें तें कांय गोत्तू ना. भुरगीं पुरो पयस आसात. हांव एकलोंत घरा आसा विथ म्हजें भयण. सो पप्पा ते दळा पियोंक स्टार्ट केलें. एक्चुली आमचें बिझनेस आसल्यांत सोऱ्याची अंगड. आतां बार आनी पुरो कशें आसा तशें सोऱ्याचें अंगड आहलें. सो तातूंत म्हाका तें बिझनेसमॅन ते दळा तावन आयलां एक चूर बाय डिफॉल्ट इन द ब्लड. म्हळ्यार हांव तें बॅलन्स करूंक म्हाका सक्त आसा. सो तशें 1 वर्स जालें. 1 वर्स जाताना पप्पान मागीर पियोंक स्टार्ट केलें. मागीर तशेंच पियोन ताचें हेल्थ पाड जावंक हें जालें. हांगा इसारचीं कोणी नासलीं. आमी मस्त धाकटीं. तें जाल्यार मागीर पप्पा इसरलो. म्हळ्यार 8वे क्लासीक म्हाका ताणें जॉयन करायलें. वचून हायस्कुलाक हें केलें. 7th मुसोर हांवें कालें लायफ पळयल्लें गे. म्हळ्यार त्या दळा मुसोर हांव मस्त एन्जॉय करनासलो लायफान. वय आमी मस्त दुबळीं बट कालें म्हणून सांगल्यार एट द सेम टायम आमकां ती दुबळी काय लागनातल्या बरी आमच्या धाकटुनांनी आमकां पळोवन काण गेल्लें. आनी माय येल्ली माय पुरो मॅनेज करतली. तित्त अंगड पळोवन काण घेतली. तित्त रांदतली पुरो पळोवन काण घेतली. व्हडली माय आमची पाद्रापाडे रांदपीर जावन. सो ती ते दाळा येवनची व्हडली माय. आनी व्हडली माय म्हळ्यार आमकां जीव ते सगळ्यांक आसतात. सो तशें माय सरता मुसोर हांव मस्त प्रोटेक्टीव जावन एक हें आंतू आहलो. आनी 7th जाताना म्हाका एकच फावटी म्हजो संवसार गुगुल्ल्या बरें जालो. कित्याक म्हळ्यार पप्पा सदां केदाळा पळयल्यार पप्पा ताच्याच लोकार आसता. हांव म्हजेंत पळोवन आसता. म्हजी भयण ताच्या वरतुवाक म्हजी भयण ताका काही गोतूच ना. सो तशें जालें. धाकटून येवनचें प्लॅन केल्यार तांकां जावना. कित्याक म्हळ्यार सडन जावन काम सोडल्यार परतून काम मेळना. बऱ्या पोजिशनाक गेल्लीं मस्त कश्ट काडन त्या पोजिशनाक गेल्लीं. ती हातूं सिझलर्सान काम करतालीं. सो तशें जावन एकच फावटी सोडून आयल्यार आतां हे सोऱ्याच्या अंगड पातयेवन काही करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तांकां पातयेवन आनी तेका 4 जाण आसात भयणीचे बायाचे काजर करीचे. तें पुरो आसतना तांणी कालें केलें पप्पाक तर रावयता म्हणून सांगून. पप्पाक तर रावो न्हू. पप्पा पळयल्यार अशें कर काण घेवन म्हाका हायस्कुलाक सरसिल्या मागीर एक 6 दीस म्हळ्यार एक 6 म्हयने थंय गेल्लो. 6 म्हयने ना जून एक 4 म्हयने आहलो. 4 म्हयने जाल्ल्यान पप्पा इसरलो. पप्पा इसरल्या कुठले परतून हांव कालें चिंतलें परतून हांव खंयच्याक एक डायरेक्शनांत वेत येता. म्हजें लायफ गोत्तू ना म्हाका. 7व्या क्लासीन तेका चेड्याक कालें गोत्ता आसता. 7व्या 8व्या क्लासीन तें ते दळाच्यान कालें गोत्ता आसा. आतांचे बरे रिसोर्सीस आनी कांय ना. ब्लायंड जावन वेतात. सो ताच्या मागीर पप्पा सरल्या मागीर पुरो आयली. ते दळात अनेक कालें सांगचें म्हणून सांगल्यार आमी मस्त दुबळी आहल्या. ताकाच कोण ना गोत्तू ना म्हाका. तांचें कशें कोणाक हांव जज करूंक वचना आज. आनी तांचें कशें लायफ आहलें गे आमच्या फॅमिलीचें. आमची माय सरतना हांवें मायच्या फॅमिलीक पळयलें. ती कोण ती कालें जायचें तांकां बरें पळयलें. पप्पा सरतना पप्पाच्या फॅमिलीक पळयलें. सो आतांय म्हाका तें बॉन्ड ना. तितलें बॉन्ड ना म्हाका थंय वचचें विजीट करचें. कित्याक म्हणून सांगल्यार ल्हानतावनी तें क्रिएटच जावना. आतां सडन प्रिमा मस्त फावटी प्रिमा म्हळ्यार म्हजी बायल. सो प्रिमा मस्त फावटी म्हणटा तशें न्ही अशें आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें ग्रो जाल्ले रीतच दुसरी आसा. तांकां फॅमिली पळोवन तांचे ओटोक आसोन तशें ती व्हड जाल्यान. बट म्हाका तें बॉन्ड येना. बट हांव थोड्या फावटी ट्राय करतां. ट्राय केल्यार तें तुमकां तशें तांकां पळयलें. ते जाल्यार मागीर पप्पा सरले मागीर धाकटूक दुसरें ऑप्शन नासलो. आमचो व्हडलो धाकटू प्रवीण म्हणून सांगून तो आतां हांगाच आसा जयपुरांत आसा. भुरग्या ओटोक ताची बायल इस्रायलान काम करता. सो आनेकलो धाकटू म्हजो तो इसरलो. तो ताका वायट जॉन्डीस जाल्लें. म्हजो फेवरेट आज हांव कालेंय आसा म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार हांव कशेंय दिसता म्हळ्यार तें ताचेंत एक पार्ट आसूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार म्हजो हिरो तो आतां एक 3-3.5 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं 2021 कितें गी म्हजे प्रिमाचे बर्थडे केदा लागी त्याच दीस तो सरलो. सो ते एक दूख तुज्या लायफ टायमान तुका आसता. मस्त आसा. तो बॉम्बे काम करतालो. तें मागीर सांगता हांव. नो प्रॉब्लम. सो तो सरलो. ते जाल्यार मागीर धाकटूक आतां ऑप्शन ना. धाकटू इश्यून आयलो. धाकटू आयल्या मागीर धाकटून पळोवन काण गेलें. कितल्या वर्सां एक 3 वर्सां. 3 वर्सां म्हजें 10th कशें हांवें मूग दिलें. 10th मूग दिल्या मागीर ते तुमकां गोत्ता सांग पुरो ते दळा गोवोरमेंटांनी बॅन केलें. सोरो आनी पुरो आनी इकिनोजो तें बरेंत जालें. तातूंत हांव इनकम येतालें फॅमिली चलताली पुरो करेक्ट. तांणी घाल्लो आतां
हाळ पडोन वचून दिता तशें अशें उलयतात दुसरी फॅमिली आमच्या वयर कित्याक म्हणल्यार तांचे गोव सूख करच्याक करेक्ट दुसऱ्यांक उलयतात म्हणून सांगून सो म्हाका तें लायक नासलें आतांय लायक ना सोरो म्हळ्यार तें जालें मागीर 10th जाताना that तुका आतां ऑप्शन ना तो हांगा बसून कालें करूंक जाता तो पाटी गेलो व्हडली माय आयली व्हडली माय येवन ताच्या मागीर डिग्रीक हांव कालें PUC तावन हांवें डिग्री मुसर आसलो व्हडली माय वाटो काडलो सो व्हडली म्हणजे ऑथेंटीक रेसिपीज ते दळा वय ते दळा हांवें शिकलें पुरा बेसिक्स कालें ती कशें रांदता म्हाका मस्त इंट्रस्ट पयल्यान तावन आहलें चायल्डहुडा तावन येता आमची माय म्हळ्यार म्हजी मम्मी ती आतां सोऱ्याच्या अंगडी कालें जाय म्हणून सांगल्यार हे चट्टांबडे करताली दुकरा मासांनी पुरा ते बिझनेस रन जाता न्ही सो तशें आनी म्हजी मम्मी काले आसा तिणें रांदचें तें म्हाका दिसता ह्या वर्ल्डान सगळ्यांक तशें भुरग्यांक कोणेय रांदूंक जायना तितले कम्फर्ट फूड ऑथेंटीक आनी तितले खावन तशें पुरो लेवन सोडी म्हणजे बरीच आसतालें आनी व्हडली माय तशेंच रांदताली सो डिग्री म्हळ्यार PUC तावन डिग्री मुसर हांव व्हडली माय वाटो काडलो ते दळा पुरो हांव कुकींग शिकलो बेसिक्स म्हजो फेवरेट बूक ते दळाक आमच्या घरा आहलो सांबार्डो सो हांव कालें करतालो तातूंत हांव रेसिपी सोदून तातूंत खंयचे इन्ग्रेडियंट कितलेंय घालून दीत म्हाका तें नाकात आनी कालें घाला म्हणून जाय वस्तू मात्र पळोवचें कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका हांगा व्हडली मायन शिकयल्लें इतलें घालचें तुवें इतलें घाल्यार आतां कनपीर मस्त जाणां अनेक इन्स्पिरेशनी म्हाका चॅनल स्टार्ट करूंक मोदें येता हांव इन्स्पिरेशनी तेंत कालें म्हणून सांगल्यार लॉकडावनांत आनी पुरो हांव खंयची चॅनलां पळयल्यार तें घाला हें घाला म्हणटात बट काल्याक तुमी घालतात ते घालनातल्यार आतां तुमच्या घराक कनपीर सांगली ना कालें म्हणी आतां पॉपी सीड्स दुबय आनी पुरो बॅन आसा करेक्ट सो पॉपी सीड घाला म्हणून ती सांगतात पॉपी सीड म्हळ्यार कसकोचो ओके कसो ती घाला म्हणून सांगतात काल्याक घालतात तुमी ते घालनातल्या कारण जाता ते सांगनात काल्याक कितले एक आनी खंयचे कमेंट्स पळयल्यार ती कमेंट्स घालनासतात रिक्वेस्ट करनासतात हाका खंयचे रिप्लाय वचोन आसनात रायट सो तांचें काम कालें व्हिडिओ घाले सोडून सोडले पयशे आयले मूग दिले सो तें चेंज करीचें म्हणून हांवें म्हज्या मांड्यार दोन खण घेवन हांवें स्टार्ट केलें चॅनल सो तशें व्हडली माय उठूक हांव म्हजी जर्नी पुरो मुगदून ताच्या मागीर बेंगलोर गेलो बेंगलोर वेताना हांवें पळयल्लें कशें आहलें म्हणून सांगल्यार एक्चुली हांव हांगा डिग्री शिकतना फादर फेड्रीक म्हणून आहलो आमचे फिरगजी सो हांव खंयच्या की मुखार येवचो चेडो न्हय खंयच्यान ती ना मीस मूग जालें हांव घरा तशें आहलो चेडो बट ताणें रावोन ताच्या मागीर आमी एक यूथ ग्रूप ते पुरो बारीक कश्ट आहले यूथ आमच्या दिशेन हांगा पुरा ते मस्त बरें करून करतात बट आमच्या दिशेन कोणी रावोंक आयकना तांचें काम तांचें लायफ तशें सो हांव आनी तो पदरा रावोन आमी एक यूथ ग्रूप केलें ग्रूप करून ताच्या मागीर पुरा कडेन प्रोग्राम्साक वचूंक स्टार्ट केलें तशें फस्ट टायम आमच्या इंडियांत कॅथलिकाचें एक हें संघटन जालें बेंगलोरांत सो ताका हांव फस्ट बेंगलोर विजीट केल्लें फस्ट टायम त्या पदरापानांत धाडलें म्हाका एका फिरगजी तावनगी ना एका झोन तावनगी दोगांक वचोंक ऑप्शन आहलें सो तातूंत तावन हांव एकलो आहलो हांव आनी एकलो अंकल आहलो तशें हांव थंय गेलो तेंय खंय आहलें MG रोड लागीं आहलें MG रोड लागीं आसतना हें कालें करचें अर्दें स्कीप करन थंय म्हाका फ्रेंड्स जाल्ले दोनशे पळयतना ओ बेंगलोर मस्त सोबीत आसा बेंगलोर हांव आयल्यार हांगाच तेजें म्हणून आनी म्हाका ल्हान तावनी ते थोडे आमच्या गँग आताले तूं सोबीत आसाय रे तूं हिरो जाताय म्हणून सो तें थॉट धरून काडून ताच्या मागीर आमच्या घराडेत एकलो चेडो आहलो तो चेडो ताणें कालें सांगलें तूं तर तशें खंय म्हणी जावचें जाल्यार हे आमचे यूट्यूब गी वय कालेंगे एक म्युजीक चॅनलांनी पुरो येताली उदया चॅनल उदय म्युजीक ताका एंकर जावन सिलेक्ट करता तूं ये बेंगलोर हांव तुका हें करता म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो खंयच्याय एका आर्टिस्टाडे काम करतालो ताच्या ऑफिसान काम करतालो ताचें ओवर कॉन्फिडन्स म्हाका गोत्तू ना ओके तूं बेंगलोर ये हांव हें करता म्हणून तशें म्हणून हांवें पयलीं बेंगलोरी पळयल्लें बारी सोबीत आसा लायटांनी पुरो घालून काले लायफ ते आमच्या काले म्हणटात कोडयाळच्या पासून सिंगापूर दाखयलें बरी जालें तुका दाखयताना तेदा हुंसर कालें म्हळ्यार हांवें शृंगेरी पळयल्ल्यात अप्रूप जयप्र पळयल्लें चड बाळेंदूर चिकमंगळूर पुरो मस्त अप्रूप तशें आसतना तूं एकच पटी वचून बेंगलोर दाखयल्यार कशें आसता चेड्याक आनी सांगची नात घरा करेक्ट तूं कालें करूंक आसा आतां धाडटू आनी म्हाका जाय तितले पयशे धाडटाले ती दोगांय बोंबयतावन पण गाईड करतली ना गाईड करतली नातली तूं येत्ता डायरेक्शनांत वचचें अशेंत आसचें तांकां तूं गोत्तू नातलें तुका खंय गाईड करचें सो ते इन्फॉर्मेशन नातलें सो तशें जावन ती कितले पयशे जाल्यार धाडटाली म्हजें एज्युकेशन पुरो तांणी कंप्लीट जाता म्हणसर तांणी पळोवन काण गेलें हांव मोस्टली आणकी शिकलो जाल्यार ती आणकी पळोवन काण घेतली बट म्हाकाय तें भितर हें करतालें
आता ती गळटात तितले गळटात हांवें काला म्हणी करीजे एक चेडो जावन न्हू स्वाभिमान. आणखी वचून आनी काले हांवें शिकोवन बसचें ते प्रमाणान सांगून हांव म्हजें मायंड नातलें शिकच्यांत आनी क्रिकेट ही म्हाका भयंकर हांव तुमी पॉवर फोन करतना सांगलें हांव सॅटर्डे येना म्हणून मॅच आसा टुर्नामेंट आसा म्हणून सॅटर्डे संडे फिक्स ताका कित्याक म्हळ्यार हप्तो सगळो हांव काम करनासता इशिंत हांव न्हू ट्रेडींग पळयचें इशिंत हांव न्हू वन मॅन आर्मी आतां कालें पुरो आसा ताका पुरो हांव एकलोंत रायट म्हाका सपोर्टीव जावन म्हजी बायल आसा करेक्ट सो तशें जावन न्हू चान्स ना सॅटर्डे संडे क्रिकेट सो बेंगलुरू कालें करचें ह्या चेड्यान सांगलें म्हाका ये म्हणून सांगून हांव ब्लायंड जावन कालें केलें हांगा तावन पुरो एज्युकेशन आनी पुरा फिनीश पुरो हांगाचें पुरो मूग दिलें व्हडली मायडे सांगलें व्हडली माय नाका म्हणाली शीक म्हणाली बट हांव आयकोना तशें मागीर सीदा बेंगलोर गेलो बेंगलोर येताना ह्या चेड्यान हात दिलो हांव मेजेस्टीक वचून देवलां मेजेस्टीक वचून देवल्या मागीर हो चेडो कोत्ता ना ओ म्हजे जेजू ओके हांव त्या दीस फुल्ल त्या दीस ऑलमोस्ट राती म्हणसर राखलो तो येता म्हणून सांगून हांव सकाळीं रीच जाल्लो म्हळ्यार हांगा हांव तुमकां बस करेक्ट सो सकाळीं 5 वरांक हांव रीच जाला बेंगलोर रीच जावन ताच्या मागीर हाका फोन करता ते जाल्यार ते स्वाईप करचे पडना ते Nokia 1100 मॅप गिप सीन ना आनी मेजेस्टिकाक वचून खंयच्या वर्सा जाल्ले 2010 2010 ओके सो मॅप आनी सीन ना ताच्या मागीर कोणाडे इसारचें म्हळ्यार धैर्य ना आनी मेजेस्टीक तुमी पळोवन आसूंक पुरो मेजेस्टीक कशें आसा सागोर तो व्हडलो तितली बसता तशें वयताना जणां भरल्यांत आमच्या दिशेन इंसल्यारी 4 जाणां आंगडीडे आसानांत देवा करगा तूं बँगलोर पावले मुंबई पावले मुंबई पावले जाल्यार काल जाता चिंचा हांवें जाल्यार थंय पावलो राती मुसोरी वेट केल्या मागीर ताणें चेड्यान फोन केलें चेड्यान फोन करना मागीर वचून पळयता म्हाका रावोंक जागो ना बेंगलोर तितल्या व्हडल्या गांवाक गेला म्हाका तें इमॅजिनेशन ना MG रोड मंडार आहलें तें MG रोड ना हांव खंय म्हाका थंय शांतीनगर म्हणून एक आसा डबल रोड थंय वचून पळयतना कळलें तो एकलो आर्टिस्ट ताचें तें ऑफीस म्हळ्यार ताणें रेंटाक दिल्लें ऑफीस तें तूं क्लीन करचो चेडो वो अरे ओके ताचें ओवर कॉन्फिडन्स हांव आसा म्हणून तोय तशेंच थंय वचून पळयतना मागीर रावनचें खंय म्हणून पळयतना ना तें एक जस्ट तें एक ऑफिसांत एक हें आमचे सिमेंटीचे मुट्यांनी पुरो दवरतात पळया त्या गोडानान तसून रावचें दीस सगळे अशें थंय हांगा भोवन अशें बट राती कालें करतालीं ती घोव बायलां तो हिरो आनी ते एकलो आर्टिस्ट गोत्तालो तो मुवी फिल्डांत सो ताची बायल तांचो पेटो तांच्या ऑफिसान दवरलो तांणी मस्त व्हडलो पेटो ताका पळोवंक पसत भुरगे ओटूक येतालीं ते दळ हांवें त्या गोडानाक दावचें कित्याक म्हळ्यार हांव थंय रावता म्हणून तांकां कळनाचो म्हणून सुमार 3 म्हयने हांवें थंय काडले हांवें व्हेल्ले पयशे हार्डली 1000 आसूंक पुरो सो थंय एकलो पेटो पळोवन काणें सो एकलो चेडो आहलो ताचे फ्रेंडशीप करना तो म्हाका भोवंक आपण व्हरतालो हाळे हो जागो ताच्या मागीर हांव TV9 वचोन ताच्या मागीर यूट्यूब वचोन थंय पुरो फोटो दिवन हांव एकलो आसा म्हणून सांगचें इट्स नॉट इजी जावंकूच जायना तें बट आमकां तें रियलिटी गोतूच ना न्ही म्हाका तें गांधीनगरांनी पुरो गेल्या मागीर कळ्ळें अशें आसता आमी तें मुवीन दाखोवचें बेश्टें न्ही तुमी आतां वचून फोटो दितात तुमी इशीन येताना तो उडोवन आसता ती फोटो कित्याक म्हणून सांगल्यार 1000 जाणां तांचें काम तें येवनूच आसतात करेक्ट सो तशें फोटोस आनी पुरो दिवंक स्टार्ट केले ते खंयचेय वर्कआवट जावना तें पुरा आमच्या एका काजीन धाडटूक कळोन ताणें मागीर व्हरून म्हाका एक नेटवर्क हें करचें सिस्टम एडमीन जावन एका कंपनीक सेरसिलें म्हाका थंय सेरसून तशें म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली ते फील्ड वर्क आहलें फील्ड वर्क तशें जावन म्हाका बेंगलोर आनी पुरा कळ्ळें संवसार कशें चलता कळ्ळें एक ल्हान विलेज तावन गेल्लो चेडो हांव सो थंय गेल्या मागीर कळ्ळें अशें उलयचें अशें आसचें अशें शिकचें तें पुरो कळोन ताच्या मागीर हांव सुमार 5 वर्सां थंय काम केलें बट म्हाका मनाक समाधान नासलें कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हजें पॅशन हांव खंयच्या रितीनी फॉलो करता येतना हांव इशीन तावन फोटोस आनी पुरो दिता येता वचोन अटेंड करता येता जाल्यार खंय येता जाता येतना बट आमचो बॉस मस्त बरो आहलो ताणें आमकां मैसूर एक शुटिंगांनी आहलें तें मुवी पुरा हांवें केल्ले 75% मुवीज पुरो ते थंय रावल्ले कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळचे कॉन्टॅक्ट्स तशे आसतात रेफरन्सा थ्रू गेल्यार मात्र तुमकां काले म्हणून मेळटा करेक्ट हांव हार्ड वर्क केलें हांवें कालेंगी केलें म्हाका मेळ्ळें तशें जायना रेफरन्स आसा जे कोण म्हणून एकलो गॉडफादर मात्र तुमकां थंय चान्स मेळचे सो तशें दितालो बट आमचो बॉस मस्त सपोर्टीव आहलो तो म्हाका इतले दीस आतां 30 दीस आमकां थंय खंय एकच शॉर्टांत एक मुवी काडूंक पसत एकच दीस एक सगळे मुवी शूट करचे ते आमकां क्रेजी
बट काले म्हणून सांगल्यार रियलिटीन तें जायना एका दिसाक 2.5 hours मुवी करचें म्हळ्यार इजी न्ही सो ताका प्रिपेर करूंक पसो तूं मैसूर गेलो मैसूर वचून ಒಟ್ಟು काले म्हणून सांगल्यार कॅमेरा मुखार येजे म्हणचे म्हजे ते जाळा हांव आल्लें कोणा म्हज्या मायंडांत सबकॉन्शियस मायंडांत गोत्तू ना म्हाका सो तशें जावन तेंय एक रिजन आसूंक पुरो हांव कॅमेरा काण येवंक कॅमेरा तावन सीदा फाटीं गोवन येवंक बट आतां कालें आसा आतां तो म्हाका मस्त मेळटा आतां कोरोना पिरियडांत हांवें मुवीच्यांनी पुरो रावोन सोडलें कित्याक म्हळ्यार तें जावचें अशें हां कित्याक म्हळ्यार थंय हांव सांबाळ येता बट तें तुमकां फ्युचर बिल्ड करूंक मस्त कश्ट त्या दिसाचे त्या दिसाक मेळटात हांव असिस्टंट डायरेक्टर जावन आनी असिस्टंट मॅनेजर जावन बऱ्या बऱ्या टिमाच्या हातूंत हांवें काम केलां बट कालें म्हणून सांगल्यार फ्युचर पळोवंक जावना म्हाका सिरियलान म्हाका इंट्रस्ट नासलें मस्त ऑडिशन्स आयले म्हाका मस्त हें आसात काले फ्रेंड्स आसात आतांय आसात तांणी पुरो आपयतालीं सिरियलाक बट तांच्या लायफ हांव पळयतालो सकाळीं वेतात सकाळीं 6 वरांक तशें वेतात सिरियल्सांनी पुरो युजली सिटींत भायर शुटींग आसता सो तशें जावन सकाळीं वेतात रातीं फाटीं येतात लायफूच ना आमच्या लेकार कशें म्हणून सांगल्यार आमच्या गांवांत आसा 10 वरांक कामाक गेलीं 3 वरांक फाटीं आयलीं ताच्या मागीर तांच्या गांवांत तशें आसा जें सो तशें जावन हांवें 5 वर्सां काम केल्यार म्हाका तातूंत कालेंगी इंट्रस्ट नासलें जाय की नाका गी जस्ट सॅलरी पसोवता हांव रोबोटा बरी येतलोय सॅलरी एक आसा म्हणल्यार वय आनी बेंगलोरच्या बसांत भोंवचेंय तितलें इजीचें टास्क न्हय डोरार रावन उमकळोन रावन पुराय वचचें तेंय रातीं 9:30 वरांक 10 वरांक करेक्ट त्या टायमाक पुरो तशें जावन मस्त फ्रस्ट्रेशन जातालें तें जालें मागीर आमचो दट्टू आतां कोण सरलो म्हळें न्हय तो दट्टू थंय काम सोडून ताकाय कालें म्हणी करीचें म्हणून तेच कामान ताका हें जाल्लें कोण ना सो तो येता म्हणालो बेंगलोर सो म्हाकाय तें बारी बरें जालें म्हजो हिरो म्हज्या लागीं तें येता करेक्ट रोल मॉडेल लागीं येता म्हणटाना आमकां आनकी बरें करना अशें येता कित्याक पयले बॉन्डिंग ते करूंक जावं नासलें संदर्भाक आतां परतून मेळ्ळें ना बाबा तुका आमचें बॉन्डिंग मस्त बरें पण सांगात तुमकां रावंक मेळना तो भायर काम करतालो तूं हांगा आसले म्हणटाना तेंय तुमगेलें कस जालें आमी राखतालें बाबा मध्ये तें येंत नासलें मोग आलो हा मस्त म्हळ्यार मस्त आहलो एक खंयच्या लेवलाक म्हणून सांगल्यार आमच्या ते जयपुरा आमचे शांतीपुरा म्हणून सांगून आमी रावनचो गांव जयपुरांत एक धाकटो गांव सो थंय एग्जाम्पल दिताली बाबा म्हळ्यार तशें आसा जें रायट सो तितलें बॉन्डिंग जाल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी राखतालें ती येता म्हणटाना त्या दीस राती न्हीदच येना लवराक पळोवचे वरी साथ दितना न्हीद येवंक सो ती येता म्हणटाना आनी काले शिवमोग्गा पावली म्हणून खंय एक लँडलायनान फोन येता ना आनकी हांगा जाता येतना सकाळीं ब्रेकफास्ट ना काही येना तशें आहलें सो तो बेंगलोर येता म्हणलो न्हय बेंगलोर येताना म्हाकाय खुशी जाली हांवें कालें केलें ताका एक बेकरी करीची म्हणून आशा आहली आमी बाबा तेगी फूड म्हणून सांगल्यार आमी कालें जाल्यार करता खंयचे तुमी कालें खंयचे रेसिपी जाल्यार सांगा आमी रेडी ओके भयणी येयल्या फाटी तशें म्हणटा आसतना तुवें म्हाका म्हळें तुवें कॅमेरांनी पुरा काडून दवरले कॅमेराची पिशा आहले म्हूण सांगून हांवें आयकल्या प्रमाणे तुजे हॉकाल बरी सिंगर तशें ताचे विडियोज तुमी फस्ट स्टार्ट केल्ले करूंक आनी तशें करूंक म्हणून स्टार्ट केल्ले मागीर तें पाटीं सरलें तूं जें मागीर कालिंगी जालें ती काणी म्हाका इल्ली सांगता तुजी हॉकलेची कशी वळख जाली काजर कशें जालें आतां ती इल्ली काणी सांगता म्हाका समथींग व्हेरी इंट्रस्टींग इल्लेशें ओके आमचें एक्चुअली 11 इयर्साचे लव ते आमचे एकच फिरगज जयपुरा फिरगज जाता सो कालें जालें म्हणून सांगल्यार एक्चुअली तेन्ना तुमकां सांगलें हांवें म्हजें गँग कशें आसतालें म्हळ्यार तूं बारी सोबीत आसाय पटिल्लो काळो आसाय पयले फील आसा म्हणजे दट्टू आनी पुरो गोरे गोरे आहले भयण आनी पुरो सो केदाळे हांव व्हडली मेळटा सांगतलो काल्याक मागीर म्हाका मात पाप्पा बरें केलें म्हणून जाल्यार खंय तांगी एक कुटुंबाच्यानी कोणें येवन तो गोरो आसा बट ताच्यानी रोशन अंत सोबीत आसा म्हणटाना समाधान जातलें ओके सो तशें आमचे गँगी तशें जाल्लें न्हय सो कालें जालें म्हणून सांगल्यार ए तूं सोबीत आसाय तें एकलें चेडूं सोबीत आसा म्हणून एकलें दुसऱ्यान एकलें चेडूं प्रिमा सिनर ना ते प्रिमा कोण म्हणून गोत्तू ना म्हाका सो ताचे आनी म्हजें एक लव म्हणून जालें फ्रेंड्सांनी क्रिएट केल्लें फ्रेंड्सांनी क्रिएट केल्लें प्यूर जावन ओके बट तें भितर तावन हे जें म्हणटात ते थंय पुरो खंयचेय ना जायत तेंय सोबीत आसा आमी सोबीत आसा ओके मॅच जालें सो तशें चलतालें मागीर कालें जालें म्हणून सांगल्यार त्या चेडवान कालें केलें तें चेडूं प्रिमाचें बेस्ट फ्रेंड ओके तें चेडूं प्रिमाचें बेस्ट फ्रेंड ताणें येवन सांगलो तो म्हज्या फाटल्यानंत पडला म्हणून फाटल्यानंत पडला म्हाका सोडटेत ना तशें अशें पुरो सांगलां तें इल्लें बिल्डअप चड तें म्हाका गोत्तू ना ओके हें जावन एक 2 म्हयने जाल्लें स्टार्ट जावन 2 म्हयन्यांत इतलें पुरो जालां इतलें पुरो जावन ताणें येवन सांगलें मागीर प्रिमा म्हाका भूत सांगोंक म्हणून सांगून तशें करना जो म्हणून सांगून
ओके आय कॅन निवडे खाला गोते ही पुरा सीन आम्ही लहान असताना कशे चलताले आपल्या फ्रेंड्सांमध्ये सो आय एम रिकॉलिंग ऑल दॅट ओके या दीस हांव त्या दाडा यूथ असो प्रेसिडेंट जाल्लो मात्र दिसता म्हाका करेक्ट उडासना आमी कोयराक प्रॅक्टिसाक म्हणून इगर्जेक गेल्या इगर्जेक येताना हांव यज्ञ आयलां त्या दीस ते प्री माई ते कारकी म्हणटा म्हळ्यार मस्त पयसताना पयसतावन येज येताना सो ते यज्ञ आयलां यज्ञ येताना आमी इगर्ज आमची इगर्ज आसा पोरणी इगर्ज त्या इगर्जेच्या मेटार बसल्या मुखार बसून तुजे कडेन उलयजे म्हणून ताणें आपयलें आय अंडरस्टँड आपोवन हळे अशें अशें जाता येता मागीर हांव चिंता जाल्यार पुरो जावंक ना एक्चुली तेंत म्हज्या फाटल्यान पडलां हांव तितलें इंट्रस्टेड दाखयतात ना हें काल्यार कशें जालें म्हणून जाल्यार तें कालय आसूं दी तूं हें करनाका चड तशें अशें पुरो भूत सांगता हांव प्री म्हाका पळयत येता ओके तशें स्टार्ट जालें तशें स्टार्ट जावन ताच्या मागीर इल्लें इल्लें क्लोज जालें कित्याक म्हळ्यार कोयर आसतालें फेस्त आसतना मात्र सो त्या टायमार तें कोयरांनी पुरो फेस्ताक आयल्यार तें कोयराक जॉयन जातालें ताच्या मागीर तें फाटी येतालें हांगा सेंट एग्नेसान शिकतालें ओके सो तशें जावन फाटी येतालें ते तितलें आमकां कितले टायम मेळटा त्या टायमांत त्या विंडोंत जाल्लें तितलें सेट करपाचें तशें ओके तें जालें ताच्या मागीर इल्लें इल्लें क्लोज जालें एक दीस कालो जाल्यार म्हाका मॅच आसा ते सोडना हांव खंयच्या कारणाक खंयच्या कारणाकी सोडना आमकां टुर्नामेंट आसा खंय हांगात खंयी ते आमचे जयप्रडात खंयी कडेन टुर्नामेंट आहलें टुर्नामेंट आसा म्हणून सांगून त्या दीस मीस मुग्दून प्री हांवें सांगून वचचें म्हणटाना प्री मॅच आतां पळयता मोबायल आसा ओके आतां नंबर विचारूंक जायना हांवें कालें केल्यार रप्पा मोबायल काडून म्हजे नंबर डायल कर मिस कॉल दिवन दवरलो ओके नंबर मेळ्ळें नंबर मेळोन हांगा थंय खंय फिल्डाक येता म्हणसरी हांव आतां बैसरलो हांव येता पूर अपडेट स्टार्ट ओके स्टार्ट त्या वेळार काले 100 मेसेजेस पर डे फ्री आल्यो त्यातल्या भितर जायचे मागीर स्टुडंटाचे 2000 स्टुडंट ऑफर ओके 2000 मेसेजेस सो थंय म्हणसर गेलो मागीर हांव क्रिकेट खेळटा तें जालें मागीर कन्वर्सेशन आमचें स्टार्ट जालें मागीर एक 4 दीस जाले मागीर कळ्ळें ते आवयचे मोबायल तशें न्हय म्हणून तुवें काले पुरो केलें सही लायफांत ओके आवयचे म्हणून कळ्ळें ताच्या मागीर गाळी पडले ताका एगारा गाळी पडले ओके म्हळ्यार ती एगेन्स्ट नासली ती मस्त ब्रॉड मायंडेड तांकां एक पेरंट्सांक 100% आसता दुसऱ्यांक काही म्हणे कळल्यार मर्याद कालन जाता तशें पुरो आसता आनी ती ल्हान सिटी ल्हान तुका हडले न्ही म्हणटाना एका खाना पावचे फास्ट मर्याद वेची फास्ट आनी एकल्या खाना पडले जाल्यार आसा पण ते उजो भेटले बरी मागीर जस्ट काही मुणी बाय मिस्टेक या मगधीरा मुवींत तांचो हात अशें लागता तितले लागल्या रे ती दुसऱ्यांक क्रिएट करना आनी कालंगी करनासतात करेक्ट सो तशें जावन ताका बी येताली बट तिका म्हाका अपोज करचें खंयचें नासलें आनी तांकां एक कन्सर्न आहलें आवय बापायनातलो चेडो आनी मस्त बरें नांव आसा हांव केदाळाय ताकात आतांय ताकात बी येता हांव म्हजें नांव पाड करून काडून वचो हांवें खंयच्यान ती तूं कालय कर लायफान तूं कितलेय वयर वचू अचिवमेंट्स कर बट तुजें खंय म्हणी तुजें ओरिजिनॅलिटी जावन दी ना तुजें नांव जावन दी तुवें खंय म्हणी पाड करून काडून गेल्यार तूं गेल्ल्या पोजिशनाक जावन दी ना तूं कालें तूं शो करता येताय संवसारांत ताका व्हॅल्यूच आसना म्हणून सो तशें भियोन आयिल्लो तो चेडो आवय बापाय ना जाल्यारय आवयन म्हाका कितल्या वर्सां ती म्हज्या सांगात आहली आनी म्हजे दट्टू आनी काले म्हजी व्हडली माई सगळें ओटुकी चड आहलो हांव तो चेडो म्हजे भयणीन आसलें म्हजे बाईन आसलें दट्टूय एकामेका ते बॉम्बे आसतना ओटूक आहले बट सगळें ओटूक आसतना म्हाका मस्त पॅम्पर करून चलयल्या रे हांव केदाळय वाट चुकोवन वचचें म्हणून जावना तें देवाचें बेसांव आसूंक पुरो आमच्या पेरंट्सांचें मागणें आसूंक पुरो सो तशें ती कालें आतां तेदाळ आंटी म्हणटालो हांव आतां मम्मीन तूं म्हणटा सो ती अपोज करनातली बट तग्गोन बग्गोन चलचें आनी ह्या प्रेयर कालें तुमचें तशें पुरो आहली सो तशें जावन तशें स्लोली बिल्ड जावन एक दीस शिरकोन पडल्या म्हळ्यार मेसेजांत हे ती घरा मागणें करता येतात मागणें करतना म्हजें मेसेज गेला प्री म्हाका रावोंक जाता ना घडये घडये पळोवचे मोबायल त्या दीस तेदा म्हणसर गोत्तू नासलें मम्मीक सो त्या दिसांनी दडबडचें पळोवन मोगाळ पुत्राय सांगून जाला आनी मोबायल काडून धांवताना मम्मी ताच्यानी पयलें दवरल्या धांवन वचून पळयतना म्हजें मेसेज तेय कालेंगी एक बकवास मेसेज आले ते नाका मरोन ना ते फिल्टर पुरो ना काली एक पयलें एक तुमकां ऍड उडास सांग पुरो आय लव रसना म्हणून सांगून सो आय लव यू म्हणून आमी स्टार्ट केला मात्र ते दाडा हांवें काल केलां ILOV अशें घालून सकयल रसना म्हणून घालां हिणें आय लव यू मात्र पळयला रसना पळोवंक वतना आमची मम्मी अर्जंटाची
तुमच्या रस्ता गेला ओके सो जाल्यारी तिने येवन म्हाका काही सांगोना तिच्या दुवेकूच तिने जोर केलें मस्त बरें कल्चर दिवन तांकां व्हड केल्लें तिने ती टिचर अंगणवाडी टिचर जावन काम करताली सो आतां म्हाका पुता बरीत पळयता मस्त लक्की पर्सन हांव म्हज्या हर एक लायफांत म्हाका आवय बापूय ना जाल्यार म्हाका काले म्हणी ते उणेपण आसल्यार ही पर्सन्स आसात न्हय तांणी म्हाजें तें हें फील करून सोडलां सो तशें एक 11 वर्सां आमी मोगार उरताल्या चड मिसबिहेव आनी पुरा करन तशें पुरा खंयचेय आमच्या हातून ना तशें मागीर तें काजार जावंक इगरली वेटिंग सो 2019 आमी काजार जालें आतां काजार जावन 6 वर्सां जालीं सो 6 वर्सां जालीं टोटल आमी वळख जावन एक 17 इयर्स जालीं ओके सो दॅट 17 years ऑफ फ्रेंडशिप अँड 6 years ऑफ मॅरेज लाईफ सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स चीयर्स करूया आमी आमच्या कार्मेल कॅफेची कॉफी सगळ्यात बरी आसा म्हणटा तूं पळय मस्त बरी आसा ओके तुम्ही चिकमंगळूरच्यानी तुमची ती फिल्टर कॉफी पियेत जाल्यार आमची हांगा इन्स्टंट कॉफी करून दिली रुचते म्हणटा ना इन्स्टंट जाला ओके सो तुमची काजराची जर्नी जाता तुम्ही बँगलोर वेतात थंयसर प्रिमा सिंगींग करूंक स्टार्ट करता तुम्ही तो व्हिडिओ अपलोड करनासतात ताच्या मध्ये कोरोना येता आसतना तुम्ही सगळी नाका म्हणून सोड सोडटात सो अहलें पुरो करूंक ते फॉरेक्स ट्रेडिंगाक वेचून जावन दी हाची नॉलेज आनी पुरा कळितोन येयली ते कशें स्टार्ट केले ताचे विशीं म्हाका सांगता की हांव आतां कोरोना म्हणून सांगल्यार हांव आरामेर म्हजें लायफ वेतेत आसता आमी एका प्रोड्युसरा कडेन अप्रोच करूंक म्हणून वेता आमचें एक स्क्रिप्ट आसा आमी ते केल्ली हांवें आनी म्हजे फ्रेंड आनी एक ते 3-4 जाणांनी केल्ले स्क्रिप्ट आसा सो एका प्रोड्युसराक अप्रोच करूंक म्हणून आमी वेता गेल्या मागीर थंय कळटा ताका मस्त टुवर्ड्स मुवी मस्त पॅशनेट तो ट्रेडिंग करतात आसता तो प्रोड्युसर कोण आसा तो ट्रेडिंग करतात आसता सो हांव कालें करता ल्हव थंय सदां क्लायंट्स येवन आसतात तांचे कडेन इंटरेक्ट करचें जावन दी ना प्रोड्युसर मस्त बरो फ्रेंडली आसता तो सो तशें जावन आमी काल्याक गेल्ले आनी तेंय कामाच्या ओट्टुकूच सायमल्टेनियसली हेंय हांव पळयता अशेंय आसा म्हाका गोत्तू नासलें इंडियन शेअर मार्केट म्हाका गोत्ता बट फॉरेक्साचें म्हाका तें नॉलेज दिता नासलें इंडियांत आतां तें इलिगलच म्हणटात फॉरेक्स ट्रेडिंग काले आसा तें विथ तुमी इंडियन करन्सी केल्यार लिगल म्हणून आसा सो तें हांव पळयता थंय पळयलें मागीर ताच्या वयर म्हाका इंट्रस्ट येता इल्ले बेसिक्स ते कशें वर्क जाता म्हणून सांगून ताचे कडेन हांव शिकता थंय कित्याक म्हणल्यार मस्त फ्रेंडली आसता आमचे काले स्क्रिप्टाचे टायम आसा तें जाल्यार मागीर कॉफी पिवंक येताना जावन दी खंय पुरो टायम मेळटा म्हाका काले म्हणून सांगल्यार काले म्हणून एक काम पळयल्यार शिकपाचें इल्लें शिकपाचें ताचे मागीर नॉलेज काडून घेवचें तें कशें आसा पळयचें क्युरियोसिटी वय कशें आसा पळोवन तें मागीर म्हाका लायक जाल्यार कंटिन्यू करचें ना जाल्यार सोडचें तशें ओके सो हांव ताचे कडेन शिकता ताचे मागीर येवन यूट्यूब म्हजें कोरोना पिरियड कालें तें तितले टायम आसा तातूंत पुरो हांव यूट्यूबान बसून PDFs डावनलोड करन आनी ते वाचून ताच्या मागीर विडियोज पळोवन ते फॉरेक्स कालें कशें रन जाता तें पुरो पळयलें हांवें तशें जावन कोरोनान म्हाका हांवें मस्त बरें करून युटिलायज करून काडून गेलें खंय म्हाका तें म्हजो टायम वेस्ट जाता लायफान खंय हांवें टायम वेस्ट करूं ना काले म्हणून करतात आसता तातूंत पयशे मेळोनूय मेळनासता काले म्हणून शिकचें सो फॉरेक्स थंयत हांव शिकता फॉरेक्स शिकून ते लॉकडावनांनी पुरो फिनीश जाता नंतर ते करूंक खंय काम ना आतां कालें करचें घरा बसून कालें म्हणून करीचें न्हय बेकरी स्टार्ट केली आमी बेकरी स्टार्ट करन धाट्टूच्या ओटोको म्हाका असो अवकाश मेळ्ळो बट कालें जातालें म्हणून सांगल्यार बेकरींतून बरें प्रॉफीट येतालें बट सकाळीं वचून रावचें सकाळीं तावन राती मुसोरी रावचें फिजिकल काम चड मस्त बरें पयशे येतात इशीन तावन हांव खंय म्हणी आतां असिस्टंट डायरेक्टर जावन हांव काम करतालो न्हय तशीन खंय म्हणी स्क्रिप्टाक दावचें म्हळ्यार पाप धाडटून सकाळीं तावन संजे सकाळीं एकल्यान रावचें थंय दुदाचें बिझनेस येयल्लें आतां नंदिनीचे काले आसा ते दुदाचें बिझनेस येयल्लें दुदाचें तुमी बिझनेस स्टार्ट करचें जाल्यार ते काले म्हळ्यार सकाळीं 5 वरांक ती हाडून घालतात तुमी 5 वरांक थंय आसाचें अकस्मात थंय नात जाल्यार कालें करता ती थोडी येवन पॅकेट्स 2 पॅकेट उचलल्यार ते सगळे क्रेटाचे काले आसा ते प्रॉफीट गेले सो सकाळीं 5 वरां तावन राती 10:30-11 वरां म्हणसर रावचें म्हळ्यार एका पॅकेटीचेर काले 50 पैसा काले 75 पैसा एक पॅकेटीक इल्ले चेंज जातात बट पैसांतूच आसतात एस्पेशली आमच्या बेंगलोरांत थोडी बायल मनशां ती आमी पातयेता एक्चुअली बट ती कालें करतात म्हळ्यार एक पॅकेट घालचे 2 पॅकेट घालून एक पॅकेटाचे पैसे दिवन येतात आमकां ते मुखार तें आड आसता ते शोकेस आड आसता आमी भितर आसता भायर दूद आसता कळोंक कळना ती कालें सांगतात आनी ताचे पयशे व्हरून बांदिचे जाल्यार खंयी वचून बांदिचे ते एवरीडे ताचे पयशे बांदिचे ताका हांव जायत कित्याक म्हळ्यार दाटून अंगड सोडून वचूंक जाय हे पुरो प्रॉब्लम्स जाताले तशें जावन ती अंगडी आमी कालें केलें स्लोली इकून सोडलें इकून परतून दट्टू फाटीं मुंबय गेलो मुंबय वचून हांव म्हजें काम हांगा 10th कोरोनाचे पयलें 2018 तशें
सो म्हजें काम हांवें कंटिन्यू केलें प्रिमानांतलें तेदला प्रिमा बेंगलोरांत जाल्लें बट बेंगलोरांत दुसऱ्या कॉलेजीक काम करतालें सो दट फाटी गेल्या मागीर ताका वायट जॉन्डिसांनी पुरो जाल्लें तें रेकॉग्नायज करूंक जावना कोणीय हें करूंक जावना तो दुसऱ्या खंयच्या वखद काण घेतालो चिकन फॉक्स आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार तांतूय जाणां मस्त जड्ज करतात ताका समज पळोवन काणयो ना कोण ना तशें करूं ना ताचें मरण आमी दवरलां घरा दवरतना फाटल्यान हांव आयकोनचें म्हाका तें संवय जालां कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या फॅमिलींत ते 4 डेथ जाले हांव जल्मल्या मागीर सो म्हाका ती संवय जाल्या जाणांक फेस करना आतां आवय सरतना जावन दी ना बापूय सरतना जावन दी एक तांकां कशें मोन येता इवन पाड तूं ओ पळय हस्त येता कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका आतां आवय सरल्या वय आवय काल जालां कशें जालां तें पुरो म्हाका कशें कळटा हांव 7व्या क्लासीचो चेडो इल्लो वेळ त्या मुडार आसता हांव ताच्या मागीर परतून शिफ्ट जाता भुरगीं पळयतना तांचे वाटूक वयचें तांचे उलोवचें ते दळाय गळी घालतात तूं जाणां कशें म्हणून सांगल्यार एक्चुली आमी भुरग्यांच्या मायंडसेटाक म्हळ्यार तांकां अडॉप्ट जावन तांच्या प्रकार आमी जियेचे कित्याक म्हळ्यार आमच्या लायफ ती पळोवन आसानांत आमचे एक्सपिरियन्स आमची जर्नी ती पळोवन आसानांत बट मोस्ट ऑफ देम ती कालें करतात म्हणून सांगल्यार तांच्या प्रकार तांच्या भुरग्यांनी जियेचे तशें आसाचें अशें करेचें एक्सपेक्टेशन चड आसतात ही तांचें लायफ तांकां जाय बरें जिवन आसतात बट तांकां सोडनात सो तें पुरो हांवें मस्त पयलेंत अर्थ करून काण गेलें आनी म्हजे लायफाची जर्नी अशेंच आसाचें हांवें हातूंत वचचें हें म्हजें न्ही हें म्हजें कम्फर्ट झोन अशें पळोवन तूं बट केदाळय आतां रजे मेळ्ळी आमकां आतां इस्काल आतां फाटी येताना रजे एक 2 म्हयने एप्रील मे पुरो 2 म्हयने रजे मेळटा त्या दळाय हांव पेंटिंगा कामाक वयतालो गाऱ्या कामाक वयतालो कित्याक म्हणून सांगल्यार ते पयशे काण घेवन म्हाका फुल्ल इयर खंय म्हण टिफीन बॉक्स बोर जाल्यार भायर वचून खावंक जाय हांव फुड्डी सखत म्हाका फूड मस्त लायक तशें म्हणून मस्त खायना इल्लें मेळ्ळ्यार पुरो हांवें काल आशें रुचीचे एक फुट इल्लें खावंक मेळ्ळार आयचें स्पेशल करेक्ट ओके तुजें उलयता उलयता आमी आयचें स्पेशल आयला तशें तुवें आतां हे रेसिपीज आनी तुवें सांगली तुज्या मम्मी तुवें ल्हानपणांत केलची तुवें पळयल्लें तुमकां ते एक ल्हानशें आंगड हाडली ताचे उपरांत तुजी ग्रॅनी पार्टी आयली ती रांदपेण जावन आली तिची हांव शिकलोय म्हूण सांगून सांगतात हांवें पळयलां तुजें खाली तुमचें ट्रेडिशनल रांदपा मात्र न्ही तूं आतांचें मॉडर्न रांदपा कालें आसात लायक चायनीज जावन दी तें पुरो तूं रांदताय सो हें परत खंय हांव शिकलोय मागीर तूं खंय हांव शिकलोय युट्यूब पळोवन तुगी वा दुसरे कडेन खंय तुवें कोर्सस काले म्हण केले वा ते कशें शिकलोय तूं रेसिपीज ना युट्यूब पुरो विडियोस हांव फस्टाक हांव केदळा करनातलो केदळा पुरो युट्यूब पळोवन करतालो युट्यूब पळोवन जावन दी नाजाल्यार बुक्स वाचून जावन दी नाजाल्यार वेबसायट आसतात रेसिपीसाचे कुकिंग शोज पळोवचे आनी पुरो बारी सवय आगी लायक मास्टर शेफ ते प्रकारचे पळयना खंयचेय पळयना तांकी हांवें एक शोय मास्टर शेफ येदोंग सर पळोवना ओके कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत्ता हांव तातूंत काम केलां तशेंच हांव वेल स्क्रिप्टेड म्हणून गोत्ता फेक म्हणून गोत्ता बट फेक म्हणून खंयचे आतां बिग बॉस आसा ते पुरो आसात तेंचे पुरो फेक म्हणून आमकां गोत्ता कित्याक हांव पळोवंक वचना इवन IPL तितल्यान IPL आमचे बँगलोर आसल्याक हांवें पळयलें तितल्यान नाजाल्यार तेंय पळयना कित्याक म्हळ्यार ते पुरो वेल स्क्रिप्टेड आसता सो तशेंच हांव युट्यूब पळोवन ना आमचो सांबार्डो बूक म्हळ्यार हांवें तें आनी कालें म्हणून सांगल्यार हांव खंयचे म्हणून येता रेस्टॉरंटाक वयताना कालें करचें म्हणून सांगल्यार ती मेनू दितात रायट मेनू दितना ताचे फोटो काडची फोटो काडूंक नातले ते जाल्यार ऑप्शन बटनाचें आसतना हांव पुरो हें करतालो तातूंत टायप कर न्ही इनबॉक्सांत ड्राफ्टान सेव करतालो आनी घरा येवन ती रेसिपी सोदून ती कशें करतात आनी हांवें कशें डिफरंट करियेत तांणी कालें सांगलां तातूंत हांवें कालें चेंजीस करियेत म्हणून हांव तशें शिकतालो एक पटी हांवें एक्स्ट्रा फ्लेवर स्टार्ट केला मागीर तें पुरो हांव रावन सोडलें हांव आतांय हर एक रेसिपी हांव खंयचे रेसिपी हांव दाखोवचें जाल्यार इवन ट्रेडिशनल जावन दी मॉडर्न जावन दी खंयचे रेसिपी दाखोवचें जाल्यार हांवें घरच्यांक एक 5 पटी खावन आसता ओके कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव फायनल आउटपूट जाणांक कालें दिता तें परफेक्ट जावन आसाचें करेक्ट ना जाल्यार तातूंत कालेंगी तांकां डाउट्स येवचे ते डाउट्स क्लियर करूंक जायना जाल्यार करूंक खंय म्हणी कमेंटाक हांवें हें करनातलें म्हाका मस्त बेजार जाता मागीर रायट सो तशें म्हणटा आसतना आमच्या रांदप म्हळ्यार कश्ट म्हणटल्या लोकांक तुजें एक टिप्स दिवचें जाल्यार रांदपाचो कसो मोग करियेत आनी रांदप कशें सुलाभ करून काण घेत हाचे थोडे टिप्स आसा जाल्यार आमच्या व्ह्युअर्सांक कालें सांगूंक कशें तें ना कालें म्हळ्यार आतां रांदप कोण मोग करनात गे ती एक्चुली भितर तावन मोग करतात कित्याक म्हणून सांगल्यार तूं रांदप मोग करनातलें तूं आतां खंयचें तुका बरें फूड जाय कित्याक म्हळ्यार तुमी कशेंय चिंतल्यार तुमी कालें अर्न करता येतात तुमी कालें काम करता येतात तुमी कालेंय केल्यार फायनल तें काल्याक म्हणून चिंतल्यार तें जेवणा पसत तुमकां वस्तू ना म्हणून सांगल्यार तुमी रावयेत बट खंय मुणी जेवण ना म्हणून सांगल्यार रावंक जायना सो तें एक मंड्यार दवरून खाण घेवन
तुम्ही आल्ल्यार आनी तुमकां पातयेवन आतां आवय इतलो जावन दी आतां आवय म्हणून सांगल्यार पयल्यांचे ते येना कित्याक म्हळ्यार आतांचे कोण लेडीज आसात ती पुरा कामाक वचोंक येतानी इशिन तावनी हें बॅलन्स करचें मस्त घरांत हे दादले मनीस काले आसात ते येवंकूच येनात रायट बट म्हाका मस्त खुशी आसा काले म्हणून सांगल्यार हांवें केदाळ आईचें स्पेशल स्टार्ट केलें आनी एक्स्ट्रा फ्लेवर स्टार्ट केलें ताच्या मागीर तुजे वाईफ लक्की म्हणटा ताच्या ओट्टुको ती रांदप करूंक मुखार आयली हांवें करीत हांवें करी जे म्हणून सो ते इल्लें हांवें चेंज केलें म्हणून म्हाका इल्लो संतोश आसा तूं एक रोल मॉडेल आमच्या दादल्या मनशांक किचनाक घेवन बायले केले हेल्प करून पूण काले म्हण सांगता तांकां छान सडावत मेळना किचनाक वचून तुमी आतां पळय तेंत पळयले रे आतां खंयचे म्हण हॉटेलाक वतात थंय बायल मनशां आसनात रायट सडावत कॅटरिंगाक वतात थंय आसनात रांदपी आसतात पुरो दादले मनीस आसतात बट घरा करचें म्हणटाना तांकां काल्यांगी एक तर हें येना हांव खंय सकयल पडटांगी रिजन खाल्यांक गोत्ता आमी बायलोच प्रॉब्लेम खाल्यांक म्हणून हांव सांगता कित्याक म्हणजे दादले मनीस किचनाक गेल्यार तांकां एक फ्रीडम जायचे बायलेची किरकिरी आसूं नजो खंयचेंय काम कित्याक म्हणजे दादले मनशाची मेंटालिटी तर तित्त दादले मनीस रांदचे कुडा गेले जाल्यार बायलेन आळेचय बा तें थंय दवरनाका तें काडी नाका तूं तें मेळ्ळें करनाका म्हणून आमी बायलांनी तुपात कच्चे जाल्ल्यान दादले मनीस ह्या बायलेची किरकिरी कोण एखादा सैम म्हणून किचनाकच वचनात सो वन ऑफ द रिजन विमेन आर द रिजन तुमच्या घरा ते करतात म्हणून सांगल्यार कमेंट करून सांगा कमेंट करत तशें प्रेमान स्टार्टिंगाक तूं आतां कुकिंग स्टार्ट करता म्हणटा तूं पयलें हांव रांदतालो की प्रेमा गोत्तालें की तुका रांदपाचें आनी पळयचे पिशे आसा म्हणून ते ताका पयल्यांत गोत्तालें कशें म्हणून सांगल्यार आमचे क्रिसमस येताना कुसवारांनी करीचे हांव स्पेशल जावन लाडूस आनी प्रकार ताका धाडटालो आहा आनी तेंय घालें म्हणून सांगल्यार घरा सगळे झगडटालें कोणाय कितें दिनातलें लिपोवन दवरून खातालें तें कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्लें मनशाक एक नवरे आसा म्हणल्यार त्या टायमार बॉयफ्रेंड म्हण येता हांवें नाजाल्यार फियान्से म्हण सांग येता सो मोग आनी कालेंगे म्हण सांगलें तितल्या मोगान धाडले उरले आवट शेअर करूंक वी विमेन आर लिटल पॉझिटिव्ह इन दॅट मॅटर मम्मी आतां हें सांगता लिपोवन दवरून खातालें तें म्हणून आतां शेअर करतायस आतां शेअर करता आतां जाल्यार केदाळे जाल्यार केदाळेय मेळटा केदाळे मेळटा बट हांव केदाळेय कुक करना मस्त जाणां कालें चिंतात गोते हांव घरा घोव आसता न्ही तो रांदता न्ही तो म्हणून सांगून बट तशें जायना एक्चुली एक रेसिपी करीची जाल्यार आतां हांव वन मॅन आर्मी हांवें कॅमेरा इश्टल्यान हांव हँडल करचें कॅमेरा हँडल करचें गोत्ता आसता तें कशें म्हणून सांगून थोड्या फावटी रेकॉर्डिंग बटन आसतना थोड्या फावटी ब्लर जावन आसता आमी ऑलरेडी आतां उलोवचें जाल्यार तुमी परतून ते क्रिएट करी येता एक फावटी रांदपाक आतां मीठ घालून जालें मीठ घालून मागीर तें रेकॉर्डिंग बटन दामून रेकॉर्डिंग जातात ना म्हणून सांगल्यार परतून खंय मीठ घालता हितून मीठ घालनातल्यार प्रॉब्लम कमेंटान पुरो तेंत आसता मीठ पुरो केला मीठ घालून म्हणून तें पळोवन चिंत आसता मस्त सो तशें जावन आतां हांव गेलो कॅमेरा दवरलें कॅमेरा दवरून थंय कालें पॅन दवरलें पॅन दवरून पुरो रेडी केलें रेडी करून पुरो वन मॅन शो तो तें मस्त जाणां कालें चिंतात म्हणून सांगल्यार तुमच्या टिमाक आनी तुका मस्त आमी आभारी आसा टीम ना तांकां खंयचें टीम ना हांव एकलोच आसतो ओके न्ही म्हण आतां कांजो तगे म्हण सांगल्यार आतां कुकिंग म्हण सांगल्यार वॉल आसता वॉलाक आमचे काउंटर आसता आनी काउंटरा वयर आमी गॅस दवरनासता तें तुका कॅमेरा खंय दवरूंक जाय तुका 360 डिग्री आसो न्हू मोदें तुका आयलँड किचन म्हण सांगल्यार मोदें मॅज आसो न्हू उरल्या कडेन तुका अशें आसल्यार मात तुका कॅमेरा वा कालीन तशें दवरूंक जाता तशें तुजें किचन तुवें करतना तशें सेटअप करून काण गेलांगी वो तुजे व्हिडिओ खातीर म्हणून तुवें किचन मॉडिफाय केलेंगी त्या विशयी दिलें म्हाका सांगता खंयचे किचन हांवें मॉडिफाय करूं ना तुमचो कोणाडेय सांगून हांवें आसचें जस्ट एक टेबल बाल्कनींत एक टेबल दवरलां बाल्कनींत ओके दिस इज इंटरेस्टिंग काल्याक ह्या किचन यूज करूंक ना कित्याक म्हणून सांगल्यार ह्या लायट्साच्या की नॅचरल लायट्स केदाळे देवान दिल्लें केदाळेय बरेंत आसता मनशान केल्लें तें तितलें हें आसना सो ते नॅचरल लायट म्हाका जाय म्हणून सांगून हांव कालें करता म्हळ्यार सूर्यो जस्ट वयर येयला म्हळ्यार 12 वरां जाल्या मागीर नॅचरल लायट मेळटा सूर्यो डायरेक्ट सनलायट मेळना ते जाल्यार म्हाका आउटपुट आनी पुरो काडूंक ना कुक करूंक मस्त बरें जाता म्हणून एक टेबल सेट केला हांवें टेबल सेट करून हांवें तातूंत एक फावटी हांव फावंटेन क्रिएट करता फावंटेन म्हणून सांगल्यार तातूंत उदक पडचें बरी फाटल्यान बॅकग्रावंड जाल्यार मस्त म्हज्या व्हिडिओसान तुमी पळोवंक पुरो पळयनातल्यार पळया पळयली कमेंट करा आणि सगळं प्रमोशन जावन आसा ओके ओके ह्या चॅनलाक कमेंट करा ओके आमच्या कार्मेल कॅफे कमेंट करा ओके या सो थोड्या फावटी फावंटेन क्रिएट करता ना जाल्यार बॅकग्रावंडाक जस्ट एक इतलें सकयल जावन पळयल्यार एक इतलें उबारचें एक स्टँड क्रिएट करना तातूंत धाकटे धाकटे बाऊल कालें जावन तें दवरून इल्ले फुलां एक धाकटी धाकटी सुकणीं कित्याक म्हणून सांगल्यार एस्थेटिक्स मस्त तुमी आतां ब्लँक जावन केल्यार जाणांक युजली मोदें मोदें आमचें कॉन्सन्ट्रेशन मायंडाचें एक 40-50 सेकंड्साक चेंज जावनूच आसता सो ते चेंज जाताना तिशी निश्चिंत तांणी वचून जोना क्लोज करनाचो म्हणून हांव कालें करता म्हणून सांगल्यार बॅकग्रावंड दिल्लें विज्युअल इम्पॅक्ट वय सो ब्युटिफूल जावन दिसोन दी म्हणून सांगून तशें क्रिएट करन फाटल्यान जावन स्टँड दवरून
कॅमेरा जस्ट त्या अशा भितरच आसाचे सो फ्रेमा ते लेन्स वय त्या फ्रेमा भितर आसाचे म्हणून सांगून तल्यान एक लेन्स सिलेक्ट करून तांतू तावन हांवें शूट करचें कॅमेराचें आतां हांव फूड विडियोज करता म्हणून सांगून ब्लायंड जावन बेश्टें एक मोबायल दवरून करचें तशें ना म्हणजे पॅशन खंयच्या लेवलाक हांवें तें हें करून काण गेलां म्हणून सांगल्यार म्हाका दिसचें ते एवरी कालें सीन्स आसा थोड्या फावटी हांव मोबायलांत कित्याक म्हळ्यार आतां म्हजे पावडर्स आसात म्हाका बॅलन्स करूंक कश्ट येता आनी ताका आउटपूट आनी पुरो काडूंक एक रेसिपी हांवें आतां करीचें म्हणून सांगल्यार हांव आतां एक 12 वरांक स्टार्ट केल्यार तांतूंत हांव डिफरंट एंगल्सांत आनी पुरो दाखयता येता मस्त कोडयाळच्या लोकांक लायक जावचेंत म्हजें चॅनल ताका पसो तूं मस्त ब्युटिफूल जावन दाखयताय पळया म्हणून जाता आयकया म्हणून जाता म्हणून सांगतात बट ताच्या फाटल्यान अशें स्ट्रगल आसा न्हय तो एकलो करतना तांकां मात्र गत आसता रायट इट इज नॉट अ इजी टास्क सो तशें जावन हांव ते अर्दो दीस काली म्हाका शुटिंगाक काण घेता तशें मागीर परतून बसून हांवें एडिट करीचें एडिटींगय तितल्यांत हांव ऑनलायनांत यूट्यूब पळोवन शिकलो कॅमेराचे एंगल्स कशें दवरतात कालें करीचें कशें चेंज करियेत कशें येयलें तुमी बेश्टें अशें दवर न्हू हें घाला तें घाला म्हणटा तो न्हिदता ते मोनोटोनस हें जाता करेक्ट सो चेंज जावनूच जाल्यार दोळ्यांकी एक्चुअली हें जाता सो तें शिकलो ताच्या मागीर एडिटिंगाक काले सॉफ्टवेअर जाय तें शिकलो तें शिकोवन तांतूंत हांव कालें एफेक्ट्स दियेत ताच्या मागीर परतून आतां तुमी खंयचे व्हिडियो पळयल्यार आतां आमी शूट करतना व्हिडियो बरें आसा वॉयस बरो ना जाल्यार प्रॉब्लम आयकनात पळयना एको मारता आनी कालेंगे सावंड येता तशें प्रमाणे जाल्यार जणांक बसोंक जायना करेक्ट सो ताका पासून हांवें दुसऱ्यांत मायक काण गेली पुरो खंयच्याय युट्यूबांत हांव इल्ले पयशे न्हय हांवें ताका इन्वेस्ट केल्यात करेक्ट कित्याक म्हळ्यार हांव तें मोग करता ताका पासून रायट सो तशें मायकाक इन्वेस्ट करून त्याच्या मागीर रेकॉर्डिंग करून त्याचे आउटपूट काडीचें आउटपूट काडून अपलोड करीचें ताका टॅग्स दिवचे ते थोड्या फावटी कालें जाता एक दीस मूड आसता एक दीस कालेंगे बेजार आसता इशीन तावन ट्रेडिंगाचे इफेक्ट जाता वय लॉस जालें म्हणून सांगल्यार राचे वयरिल्ले इफेक्ट जाता गोवा बैलेचे थोडे थोडे डिफरन्सच येतात एवरीबडी हॅज इट इज नॉर्मल ओके फॅमिली लाईफ म्हणटाना ते चेंज जावचे पळोवन काण घेवचे थोड्या फावटी एकच व्हिडियोक तें हांव तूं कर नासता बट कालें जाता म्हणून सांगल्यार ताका वॉयस दिताना 100 फावटी दिवचें पडटा काल्याक म्हळ्यार हांव कालें सांगल्यार म्हाका तें मस्त कश्ट जातालें खंय म्हणून सांगल्यार आयचे स्पेशल येताना कित्याक म्हळ्यार एक 250 व्हिडियोज हांव एक्स्ट्रा फ्लेवर्साक ऑलरेडी अपलोड करनासता आनी पुरो कन्नडान करनासता एकच फावटी म्हाका आतां कोंकणी उलयता हांव बट रेकॉर्डिंग करचें दुसरें इट्स अ डिफरंट थिंग सो तशें जावन कालें जाता म्हणून सांगल्यार ताका हांव वॉयस दिताना आतां कालें इंट्रो दिवचे गे इंट्रोच 10 फावटी जावन आसता जाल्यारय ते इंट्रो येना तुमी यूट्यूब व्हिडियो पळोवन थंय शिकतना तुमकां भोगतना हें हांवें खरी येता म्हणून करेक्ट बट केदळा तुमी ते करतात अडाप्ट करतात गे त्या ते 100% खंय म्हणून रॉंग जातात तुमी अपलोड करतात अपलोड करून इल्ले दीस जाल्यार मागीर तुमकां कळटा ओ हांगा हांवें खरी येतालें ताचें पळयल्लें जाल्यार तें वर्कआवट जावना म्हणून तशें आतां येवचें जाल्यार एक्स्ट्रा फ्लेवर्स म्हणून नांवाकाल तुवें तुजे पावडर स्टार्ट केलाय सो पावडर बिझनेस इज नॉट एट ऑल इजी कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका गोत्त आसा आमच्या कोडयाळांतच सुमार पावडर कंपनीज आसात आतां इतली कॉम्पिटिटीव मार्केट आसतना कोडयाळांत कित्याक म्हळ्यार एवरीबडी हॅज अ एस्टॅब्लिश ब्रँड इन ऑल द फ्लेवर्स तशें म्हणटा आसतना एक्स्ट्रा फ्लेवर्स पावडर काडची आयडिया खंय तो येयली तें तुवें एक एंट्री लेवलार तुवें येयचें जाल्यार आनी तें कॉम्पिटिशन सस्टेन जायचें जाल्यार कशें तुका साध्य जालें हाचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगता एक्चुअली एक्स्ट्रा फ्लेवर्सांनी पुरो हांवें चॅनल स्टार्ट केलें न्हय चॅनल स्टार्ट करून हांव कन्सिस्टंट जावन व्हिडियोसांनी पुरो घालता येतालो गेल्या मागीर एक फावटी कालें केलें हांवें एक सांबार पेट्याचो एक व्हिडियो पोस्ट केल्लो ताच्या मागीर परतून एक पुळियोगरे हांगा चड कांय नात बट बेंगलोर तशीन रायस आयटम्सांनी पुरो मस्त लायक करतात करेक्ट सो तशें जावन पुळियोगऱ्याचें एक पावडर कशें करचो म्हणून सांगून सगळें कालें दाखयतालीं म्हाका तें मस्त इरिटेट जातालें पळयतना अशें काल्याक करीचें अनेक तरी करी येत न्हय हांवें केल्लें बरी तुमी आतां युट्यूबान सर्च केल्यार हांवें केल्लें मेथड कालें आसा तें मेथड येद्दो मसोरी कोणेंय करूं ना तशें मागीर ते पोस्ट करतना युट्यूबांत ताका बारी बरें रेस्पॉन्स आयलें म्हाका तें एक व्हिडियो तूं युट्यूबांत हायेस्ट दावरलें म्हणून सांगल्यार युट्यूबांत 25 lakhs व्ह्यूज आयल्यात ताका 26-27 मसोर आतां रीच जाला खाली पुळियोगऱ्याचें म्हज्या सबस्क्रायबर्स इनक्रीज जावंक वन ऑफ द रिजन जायत गी ते जाल्यार मागीर फेसबुकान ती सायमल्टेनियसली हांव पोस्ट करता थंय पळयता थंय हांवें घाल्ले 3 दिसांक 1 million व्ह्यूज आयले वाव पुळियोगऱ्याक बट केदळ हांवें ते पिटे करूंक स्टार्ट केलें म्हळ्यार ताचे व्हिडियोज पोस्ट केले जणांक मस्त लायक जालें आनी 1-2-3 दिसांत पुरो 1 million व्ह्यूज येवंक स्टार्ट जाले ते दळात म्हाका कमेंट्स पळयतना युजली म्हाका तेंय हेल्प जालें कित्याक म्हळ्यार हांव सगळी कमेंट्सय वाचता सो कमेंट वाचतना तातूंत मस्त जाणांनी घाल्ले ते व्हिडियो आसूं दी तें तूं आमकां कर धाडटाय गे म्हणून सो हांवें कालें केलें 1 वर्स पयलें ते एक पावडर पळया जाणां लायक करतात की म्हणून घरांत मिक्सर ग्रायंडरांत
एक सांबार पिठो हांवें करून फ्रेश जावन पॅकेट्स आनी पुरो ते दळा घरा खंयचे आसात बरे ते स्टँड अप पावच आहले म्हणजे सो तातूंत घालून कल्द केजी तूक करून ते दमसोर हांवें ते वेईंग स्केल आनी पुरो काले काडले म्हणून सांगल्यार हें हांव केक आनी पुरो पोस्ट करतालें सो तशें जावन ते वेईंग स्केल आहले ते वेईंग स्केलांत पळोवन 250 ग्राम्साक कालेंग एक प्रायज घालून तिका दंड दिलें ताच्या मागीर तिचे कमेंट पळोवन म्हळ्यार तिणें वॉट्सॅपांत म्हाका हें केल्लें रिप्लाय केलें इतलें लायक जालें आमच्या घरा गोवान अप्रिशिएट केलें तशें अशें ते पळोवन कित्याक हांवें स्टार्ट करपाचो म्हणून फस्ट हांवें सांबार पिठो करून काडलो सांबार पिठो जाल्या मागीर लोव जाणांचे रिक्वायरमेंटी आतां तें टेस्ट केल्ली तूं हें करनायंगी पुळियोगरेचे ऑलरेडी पोस्ट केलां पुळियोगरे करनायंगी म्हणून पुळियोगरे इल्लें किरी काम बट मो घाल्ल्यार 100% खरी येत सो हांवें कालें केलें सांबार पिठा वाटूक पुळियोगरे स्टार्ट केलें पुळियोगरे स्टार्ट करून ते दळा युट्यूबांत आनी हांवें सर्च करूंक सुरू केलें पॅकेट्स खंय मेळटात कशें ते हें करतात खंयचे पॅकेट्स बेस्ट आनी लेबल्स कशें करचे हें पुरो पळोवन म्हाका मेळिल्ल्या टायमांत हांव तें लेबलिंग करचें कशें म्हणून शिकलो जाल्यार लेबलिंग आनी पुरो कशें करचें म्हणून कॅनवा यूज करना आतां इल्लें इजी आसा पयलींचें बरी ना पयलें पुरो तुमकां दुसरे फोटोशॉप ते हे पुरो यूज करताली मोन आहल्यार तुमी कालेंय करियेत ರೈಟ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಚರಂಡಿ पक्का ಅದು पक्का ಅದು ಓಕೆ तुझी कन्नड तुझी बँगलोरची कन्नड ऐकून भारी खुशी जाता आमकां कोडयाळ ಅಂತली मेळ्ळा कन्नड कालेज जाला म्हणून सांगल्यार बेंगळूरू कोडयाळ चिಕ್ಕಮಂಗಳೂರು सज्जिगे बजील पुरो मिक्स जावन कोंकणी तशेंच जाल्या कित्याक म्हळ्यार थंय चड कोंकणी उलोवची ना आतां क्रिस्तांवची कालें करतात म्हणून सांगता तांच्या भुरग्यांक पुरो इंग्लीश कोंकणी तांतूय हांव ट्राय करता इल्लें उरोवंक म्हज्या चॅनलांत ओके देखून आज पळय हांगा येवन तूं कार्मेल कॅफेर इतले वेळ मेळटान उलोवन आसा कितले बरी सुबित्त कोंकणी उलोवन आसा म्हजे जाल्यार करतात तांकां एवढी मिस्टेक जाल्यार तुमी कमेंटान सांगेत काले वर्डा कालें घाली येताले सो लेट अस कम बॅक टू युअर जर्नी ओके त्याचे म्हणटा आसतना आतां तुजे पिठे तू कर्ण सगळ्यान सुमार नमुन्याचे पिठे आसा तो कळल्या पुरो नमुन्याचे पिठे आसात आनी कोडयाळान जावन दी उरल्या सगळ्या बँगलोरांत वा कर्नाटका भितर मात्र तुजे आतां सेल करना अशें म्हणून हांव पाती येता सो खंय सर पुढे तुजे मेळटा त्या विशयान म्हाका इल्ली इन्फॉर्मेशन दिता सो तशें 2 पिठे हांवें काल स्टार्ट केले ताच्या तावन स्लोली हांवें इनक्रीज करना तातूंत एक इंट्रस्टिंग स्टोरी आसा काल म्हणून सांगल्यार हांव आयचे स्पेशल स्टार्ट करतना म्हजे कडेन पुरो वेज पिठे आसले सांबार आसूं दी रसम पुळियोगरे बिसिबेळे भात वांगी भात हे पुरो पावडर्स हांवें नियरली 1 ते 3 म्हयने पाप घरच्यांक खावयला करचे पिठे करचे खा पिठे खावचे न्ही एक्सपेरिमेंट तांचे वेर जावचे पाप आमचे रोशनाचे कुटुंबाचे पुरो गिनी पिग्स जावन गेली ताका ना एस्पेशली प्रिमा ताणेंत खायचे आनी प्रिमाचे भयण आहले ते दमसोर ताका आतां काजार करून दिलें ते दमसोर ताका खंयचेय लायक जाता बट खंयचे जाल्यार परवागिल्लो आमी कन्नड उलोवचे आमी दोगांनी मात्र सो ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ म्हणून बट हॉनेस्ट फीडबॅक दिताले परतून हांव चेंज करतालो कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक लायक जावचे हांव एकल्याक टार्गेट करूंक जायना आनी मेन जावन म्हाका इंटेंशन अंत नासलें पावडर्स आनी परत करचें सो फस्ट हांवें स्टार्ट करताना म्हज्या मांड्यार आहलें तांकां लायक जायचे कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां हांवें रेसिपी करचें जावन दी ना जाल्यार हांवें खंयचे म्हणी पावडर्स करचे जावन दी तुमी खंयच्याय एका स्पेशल ओकेशनाक करूंक पुरो करेक्ट आतां हांव बिर्याणी करून दाखोवन आसता हांव कालेंगी सांगून म्हजे व्हिडियोक व्ह्यूज येतात पयशे येतात पुरो जाता बट तुमी खंयच्याय एका स्पेशल ओकेशनाक ते ट्राय करतना बरें येवना जाल्यार तुमकां तें कालें फील जाता तें म्हाका फील जाता करेक्ट सो तशें जावन हांव मस्त केअरफूल जावन रेसिपी घालचे जावन दी पावडर्स तेंचे जावन दी तशें म्हजे कडेन पुरो वेज पावडर्स आहले एक 7-8 टायप्स ऑफ वेज पावडर्स आहले सो ते बरे धांवताले आयचे स्पेशल स्टार्ट केल्या मागीर हांव मस्त चिंततालो कोंकणी लोक काल्याक आमचो क्रिस्तांवचो लोक कंजूस की कोणी काणनात कोणी ऑर्डर्स करनात खंय तांगी एक करतात मोल चड जाल्यांगी म्हाका मोल उणें करूंक ऑप्शन ना कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव मस्त प्रिमियम प्रोडक्ट्स इनग्रेडियंट्स ताका यूज करता एवरी व्हिडियो ती हांवें दाखयलां हांवें यूज करचें चिल्लीचे क्वॉलिटी घालें कोरिएंडर क्वॉलिटी घालें आनी येळ खंयचे हांव चूज करता हें पुरो दाखयता तशें जावन आनी आमचें एक ल्हान बिझनेस आसतना तुमकां तें पुरो तुमकां होलसेल प्रायसांत कंपनीक मेळचे बरें आमकां मेळना करेक्ट सो तशें जावन प्रायस बॅलन्स करी जेत आतां एका तावन म्हाका चूर लॉस जाता कित्याक म्हळ्यार बाफात पिठो करतना ताका मस्त हें वचोंक पुरो कालें सिनामन कालें म्हणटा आमी चक्के सो ते तिकेसाल पुरा ते यूज करतना म्हाका एका तावन लॉस जाल्यार म्हाका आनेक पिठो उखलून दिता तशें जावन बॅलन्स जाता करेक्ट सो कित्याक कोंकणी लोक मात्र काण घेतात ना क्रिस्तांव स्वामी कोणी सपोर्ट करतात ना म्हणून सांगून म्हाका फील जातालें सो ताच्या मागीर हांवें केदळा बाफात पिठो चिकन सुक्का पिठो स्टार्ट केलो की म्हाका
तुम्ही पातये ना एका दिसाक हांव 100 ऑर्डर्स डिलिव्हर केल्ले आसात. वाव. हांव तें कशें केलें म्हणून सांगून म्हाका आतां कितें गोत्तुना, कित्याक म्हळ्यार हांव एकलोंत रावून इशिन तावन म्हजें काम पळोवन काणयतालो, इशिन तावन हांवें व्हिडिओ पोस्ट करीचे आहले, तिशिन तावन डिजायनींग जावं दी आनी ते पॅकेट्स हाडोवचे जावं दी, तांचे कडेन उलोवंक ते डिजायनांनी पुरा पळोवंक इजी आसा. बट हांवें तें रेडी करना, ताका धाडटाना कोणाक तो प्रिंट करता ताका धाडटाना हांवें थंयच वचोंक जायना, कित्याक म्हळ्यार बेंगळुरांत एक कडेन तावन आनी कडेन वचचें म्हणून सांगल्यार त्या ट्राफिकान व्हरचें इजी न्ही. तशें जावन ताका हांव वॉट्सॅपान धाडटाना, तो एक पाटी आनेक पाटी तूं इमेज करून धाड, एक पाटी PNG धाड, एक पाटी आनेक कालेंगी करून धाड, हांगा सामा जावना तें जावना, तें पुरो पळोवन काणगेचें. ताणें मागीर ताणें कोरियर करतना ते हांवें बूक करीचे, डन्झो जावन दी, पोर्टर जावन दी, आतां काल ॲप्स आसात ते यूज करून थंय तावन हाडयचे. ताच्या मागीर ते ले काडन पॅकेट्सांक हें करून स्टिक करून ताच्या मागीर इशिन पॅकिंग तूं एकल्यानंतर कच्च जाल्ल्यान पुरा तातूंत कोणाचोय हात ना. आतां म्हाका प्रिमा हेल्प करता, कित्याक म्हणून सांगल्यार ताका एकदमसो रजा आहली आनी हेल्प करता, ताका जाल्लें तितलें करता. हांवें ताचे वयर चड प्रेशर घालूंक जायना, कित्याक म्हणून तें ताचें काम करता येता. तशें जावन हांव काल्याक ताचे वयर प्रेशर घालचें म्हणून हांव तो हँडल करतलो. सो तशें जावन हांवें केदळा बाफत पिठो पुरो स्टार्ट केलो की ते दळा तावन म्हाका मस्त ऑर्डर्स येवंक स्टार्ट जाले. एस्पेशली क्रिस्तांव तावन चड ऑर्डर स्टार्ट जाले. त्या टायमार म्हाका कोडयाळ तावन मिलाग्रेस स्टोर, तुमकां सगळ्यांक गोत आसा पुरो, मिलाग्रेस इगर्जेडेत आसा, त्या अंकलान म्हाका अप्रोच केलें. तुजे पिठे हांव पळयतां, तुवें सांगची रीत आसून दी, नाजाल्यार तुवें दाखोवची रीत मस्त लायक जाता म्हाका, तुका काही ऑब्जेक्शन ना म्हणून सांगल्यार म्हजे अंगडी तुवें दवरयत की म्हणून. सो थंय हांवें फस्ट कालें केलें, हे 100 ग्रामाचे पॅकेट्स करून 100 ग्रामाचे पॅकेट्स त्या अंकलाक एक 2.5 kg टोटल एक 25 पॅकेट्स एक 2-3 तर पावडर मिक्स करून त्या अंकलाक धाडले. ताच्या ओट्टूक कालें केलें, अंकलान विचारून येतलें सांबार पिठो पळया कोडयाळच्या जाणांक लायक जाता की पळया म्हणून सांगून, आमच्या जाणांक आमच्या लोकांक लायक जाता की ना गी म्हणून सांगून जाल्यार एक 2 पॅकेट ताणें विचार नासतना तो एक्स्ट्रा घालून हांवें त्या अंकलाक दंड दिलें. सो दंड दिवन 3 दिसाक ते पॅकेट्स खाली. वाव. म्हाका गोतूच ना, हांवें जस्ट कालें केलें, ताका दंड दिलें. दंड दिवन म्हज्या पेज एक्स्ट्रा फ्लेवर्स कालें आसा, आईचे स्पेशल कालें आसा, तातूंत स्टेटसांत पोस्ट करून सोडलें आनी म्हज्या वॉट्सॅपांत जस्ट एक स्टेटस घालून सोडलें कशें मेळटा म्हणून. 3 दिसाक खाली अंकलाक इल्ली खुशी जाली. खुशी जावन अंकलान परतून ऑर्डर केलें, 100 ग्रामाचें ऑर्डर केलें. ह्या पटी ताणें करतना एक 50-60 पॅकेट्स ऑर्डर केले, ते 2 दिसां खाली जाले. नेक्स्ट 2 डेसांक ते हांवें दंड दिवन नेक्स्ट 2 डेसांक खाली जाले ते. सो आमी आतां इल्लें प्लॅन चेंज करचें, कित्याक म्हणून सांगल्यार ऑलरेडी ताच्या अंगडींत दुसरी एक चॅनलाची करची आसात, बरें जावन तांकां करची आसात आनी व्हडले तुमी सांगला बरी व्हडले ब्रँड आसात. बाफत पिठो म्हणटाना खंयचे फस्ट तुमकां थॉट येता की ते पुरा ब्रँड अर्ध केजी 1 kgचे पुरा आरामेर जाणां पातयेवन व्हरतात. करेक्ट. सो तशें आसतना आमी दोगांयनी डिस्कस करून ओके हांवें काल सांगलें हांव ह्या पटी तुमकां एक 250 ग्राम्साचे ह्या 100 ग्राम पॅकेट येवटूक एक 4 पॅकेट्स सेरसून धाडटा. सो तुमी पळया रेस्पॉन्स खंय म्हणी बरें मेळ्ळ्यार नेक्स्ट आमी कंटिन्यू करया, ना जाल्यार स्टॉप करया, ते 250 ड्रॉप करना 100 ग्राम करया म्हणून. हांवें केदळ 250 ग्राम सकाळीं धाडल्यात, 2 परत पॅकेट्स खाली जाल्यात. वाव. म्हाका हांव चिंतता निजायकी हांव सोपोण कट्टेता गे ना निजायकी काण येतात गे ना अंकल काले म्हणी हें करता गे, तशें चिंतूंक स्टार्ट केलें. ताच्या मागीर मिराकलत जालें, ते पावडर्स हांव कालें तो दुसरे पुरा खंयचे थंय धांवून येतात ते पुरा स्टॉप जाले. म्हणून सांगल्यार तो फस्ट हांव ताचे कडेन उलोवंक गेल्लो, कित्याक म्हळ्यार थंय बॅनर घालया भायर बॅनर घालया. आतां आयचे स्पेशल रोशन पळयल्यार तांकां कळटा पळोवंक की मेळटा इजिली, अंगड सोदीचें म्हणून पडना, भायर आसता बॅनर. म्हजे एक फोटो घाल्ल्या बरी जाता न्ही म्हणून हिरो जावचे कासो पाडत कशें जारी जाता म्हणून बेश्टें सांगलें. ओके जालें तें म्हज्या लेबलांत आनी पुरो आसा. दळागी हांवें फोटोशूट केल्ले ते काडून ताका घालून सोडलें हांवें, कळोवन दी म्हणून सांगून. नातल्यार दुसरी कोणी आतां युट्यूबान कशें म्हणून सांगल्यार हांव खंयचे विडियोज पोस्ट करनासता, मागीर कॉपीरायट्स थंय पळयतना दुसरी कोण गी तें काण कालें करून घालनासतात, ती तांकां व्ह्यूज काडूंक पुसतो. सो तशें जाय नजो म्हणच्याक हांवें तें तशें लेबल डिझायन केल्लें. सो हांवें कालें केलें, आमकां दोगांयकी मस्त खुशी जाली, म्हज्या आनी तो अंकल चड खुशी पावतलो, बरें येतात जाणां येतात म्हणून. ताच्या मागीर ते स्लोली 100 पॅकेट्साक इनक्रीज जाले. आतां एका हप्त्यांत ते 100 kgच्या वयर 100 kgच्या वयर टायमूच दिनात जाणां तितलो मोग दितात. आनी ते कशें तो अंकल म्हणटा
कोण म्हणी आयल्यार हांव फस्ट विसरता आयचें स्पेशल गी रोशन घेवन तुका कशें कळ्ळें म्हणून ती विसरतात विसरतना म्हाका कोत्ता तुमी येदो सरी आंगडी घेवन आणत आयल्यात म्हणून सांगले 100% आयचे स्पेशल सो एवरी वीकांत 4 ते 5 बॉक्स मिलाग्रिसाक वेतातच हांव चिंता आनी कार्मेल कॅफेन ती एका शॉप ओपन करचे बरें एवढं दिसता म्हाका आमकां इल्लें प्रॉफिट जावचे खातीर ओके जोक्स अपार्ट आतां म्हजे खंयचे ब्रँड म्हजे एक्स्ट्रा फ्लेवर्स काले आसा ते हांवें प्रमोट करतना अकस्मात खंय म्हणी तुमचे कडेन हो पिठो ना जाल्यार तुमचे कडेन खंयचो बाफत पिठो आसा ना तुमचे कडेन खंयचो चिकन पिठो आसा तो घालून तुमी करा म्हाका काही ऑब्जेक्शन ना हांव जस्ट हे रेसिपी दाखयत येता आनी तूं केल्यार तुमकां हांवें चिंतलें आउटपुट काडी येता ना जाल्यार ते इल्लें डिफरन्स जावंक पुरो करेक्ट सो हांगासर आमी रोशनाक आपयलां ताणें आज मस्त बरे विशय आमकां सांगल्यात ताच्या रेसिपी विशयान जावन दी ताणें स्टार्ट केले बिझनेस ताणें चलोवन आयली ती कश्टांची वाट जिवितांत कोणी सपोर्ट करूंक नातली जिणेन मस्त कश्ट पडले ल्हानपणां आवय बापायक होगडावन खाण गेल्यार एक हट एक साधन करची ती एक थान आनी तांचे पॅशन फॉलो केल्या ते हांगासर येवन पावल्यात तशें म्हणटा आसतना रोशन आमचे कार्मेल कॅफेचे मस्त व्ह्युअर्स जात तुजे व्ह्युअर्स मस्त जाणां आसात हांकां समेस्तांक एक ल्हान मेसेज दिवची जाल्यार तूं काले सांगूंक कशें तें कश्टांची वाट जाल्यार हांवें तें मस्त बरें करणं एन्जॉय करणं म्हजी जर्नी हांवें येदो मुसोर हांगा मुसोर हाडल्या आनी काले म्हणून हांव तुमकां काले सांगता म्हणून सांगल्यार म्हजे एक्स्ट्रा फ्लेवर्स पेज आसूं दी ना जाल्यार म्हजे आईचे स्पेशल आसूं दी ना हांव काले प्रोडक्ट्स करता आनी तशेंच हांव सांगूंक विसरलो म्हजे extraflavors.com म्हणचे वेबसायटी आसा तें कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी म्हाका मस्त व्ह्यूज जावं दी ना जाल्यार तातूंत काले अर्न करता तें तुमी पुरो म्हाका दित येतात बट तुमचें टास्क डेली टास्क आतां सांगल्या बरी तें काले सकाळींचें ब्रेकफास्ट आनी पुरो करचें आसा तें पुरो इल्लें कश्टाचें काम आनी सकाळीं उठोन करतना विडियोसान थंय ॲड्स प्ले जावचे आनी इरिटेट करचें तें पुरो जायना जो म्हणून सांगून हांवें extraflavors.com म्हणचे वेबसायट तेंय हांवें क्रिएट केलें तातूंत रेसिपीसय हांव पोस्ट करतां रिटर्न रेसिपीज बरो येयल्ले रेसिपीज तुमकां ते स्क्रीनशॉट काडून सकाळीं तुमकां पळोवंक एक फावटी विडियो पळोवन परतून पळयचें म्हणून आसना ते तुमी स्क्रीनशॉट काडून थंय तावन तुमी ते हें पळोवन इन्स्ट्रक्शन्स पळोवन तुमी रांदूंक जावन दी म्हणून सांगून काले म्हणी फाटीं दिजे म्हणून सांगून हांवें तें केलां थंय तावन तुमी रेफर करयेत आनी काले म्हणून सांगल्यार म्हजी जर्नी कितले कश्टांची आहल्यार तातूंत हांवें मस्त एन्जॉय केलां कित्याक म्हळ्यार तें म्हजें पॅशन जावन आहलें तशें जावन तुमकां काले सांगता म्हणून सांगल्यार एस्पेशली पेरंट्सांक तुमी तुमच्या भुरग्यांक जज करूंक वचनाकात एक तांचें शिकप जाता म्हणसर तांकां सपोर्ट करा आनी तांकां कालें तांणी परस्यू करचें म्हणून आसात तांचें कालें एम आसा तांचें कालें ड्रीम आसा तें करूंक हेल्प करा तुमी डॉक्टर जायचे ना इंजिनियर जायचे म्हज्या भुरग्यांक भायर वचून काम करचें तशें केल्यार आमच्या कम्युनिटींत तुमकां गोत्त आसा पयल्यांत आमी इल्ले लोक आसा तशें जावन पुरा भायर वेचें ना जाल्यार कालेंगी दुसऱ्यांत करूंक गेल्यार तांचें पॅशनय फॉलो करूंक जायना आनी तांचें तुमी कालें तें आमचें कम्युनिटी कालें आसा तें आमी ग्रो करूंकय जायना तशें जावन तांचें एम कालें आसा तें परस्यू करूंक तुमी सोडिचें पडटा सगळ्यांकी सपोर्ट करा आनी आमच्यांत धाकटी धाकटी चॅनल्स आसात युट्यूबान जावन दी फेसबुकान जावन दी आमच्या क्रिस्तांव लोकांक धाकटी धाकटी चॅनल आसात तांकांय सपोर्ट करा म्हणून तुमचे रिक्वेस्ट करता आनी तितल्यांत आनी काही सांगूंक ना ऑलरेडी मस्त उलयले आमी थँक्यू ह्या शोक आनी म्हाका आपयल्ल्याक देव बरें करूं सो कालें सांगूंक आसा ऑलरेडी रोशनान पुरो सांगलां जाल्ल्यान कमेंट करा म्हणून सांगला सबस्क्राईब करा म्हणून मोदें मोदें सांगून वय 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 दयेकर विसर नाका हांवें सांगलें पयल्यांत हें चॅनल धाकटें न्ही हें मस्त व्हडलें चॅनल कित्याक म्हणून सांगल्यार मस्त सबस्क्रायबर आसात मस्त व्ह्यूज येतात व्ह्यूज येता तुमी डिसायड करूंक जायना बट आमच्या लोकांक ती वयर हाडूंक मस्त कश्ट येतात हें आतां आमी कालें आतां कन्वर्सेशन केलें इजी न्ही तिचें काम तिणें कितल्यांगी काम सोडून येवन आमच्या व्ह्युअर्सांक कालें म्हणी दाखयचें म्हणून सांगून ती ट्राय करता तशें जावन दयेकरन आमचें कालें चॅनल आसा दयेकरन ताका सबस्क्रायब करन हें चॅनल ग्रो जावंक दयेकरन हेल्प करा सो मोगाची विक्षकानो आयचो एपिसोड खंडीत जावन बरोल तुमकां लागला म्हणून हांव गोत्त आसा कित्याक कितें रांदचें कितें जेवचें तें आमचें बेजीक नीड आनी हाचे विशय सगळ्यांक सुमार टेन्शन आसतात थोड्यांक रांदप म्हळ्यार बारीक कश्ट तल्यांक रोशन मात्र न्ही रोशन आताले सुमार आमची दुसरी चॅनलां आसात देखून वसा पळया बरें बरें रांदा बरें बरें खाया आनीक पाड खावन भलायकी पाड करून खाण घेन आसतना बरें बरें खावन भलायकी सांबाळा कित्याक म्हण सांगल्यार ऊट बल्लावनिगे रोग आविल्ला हें आमकां गोत्त आसचें देखून बरें नितळ करून आमी घरांत रांदया रांदूंक शिकया मोग वांटया आनीक संभ्रम चलया जशें म्हणटा आसतना येवच्या हप्त्यांत परत अनेक एची बरा वट्टूक बरें इन्फॉर्मेशन काडून तुमच्या मुखार हांव येतली तवळ पर्यंत हर एका शुक्रारा दीस संजे 7:30 वरार आमच्या कार्मेल कॅफेन तो शो पळोवंक विसरा नाकात कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा तवळ पर्यंत देव बरें करूं